गोंय शाहीर उल्हास पोया 19 डिसेंबर 1961 वर्सा गोंय मुक्त जालें. गोंयकारांक सुटकेचो स्वास घेवंक मेळ्ळो. पयलेच फावट गोंयचेर खंयचेच सत्तेचें राज्य नाशिल्लें. पुर्तुगेज सत्ता पुरायपणान 7 समंदरा पार गेल्ली. गोंयकार स्वतंत्रपणान जगूंक लागले. गोंय परतून भारत देशाचें एक अंग जालें. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेरून गोंयची अस्मिताय सांबाळपाचें उतरूय दिलें. पूण कशें आनी कितें म्हूण खबर ना. आमच्याच भुंयपुतां मदीं 2 विचारसरण्यो तयार जाल्यो. पयली विचारसरणी गोंय महाराष्ट्राचोच एक भाग. आमची संस्कृताय मराठी, तीच आमची मायभास. आमी महाराष्ट्रात विलीन जावया. दुसरी विचारसरणी आमची प्रादेशीक संस्कृताय वेगळी, आमची अस्मिताय वेगळी, आमची भास कोंकणी, आमचें अस्तित्व महाराष्ट्रांत ना, गोंयांत आसा. महाराष्ट्रांत विलिनीकरणा खातीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची थापणूक जाली आनी गोंय वेगळें उरचें म्हूण दोतोर जॅक सिकेर हांच्या फुडारपणा खाला युनायटेड गोवन्साची थापणूक जाली. दोनूय पंगडां मदीं संघर्श सुरू जाले. वैचारीक आनी राजकीय संघर्श. आमच्या मराठीक इतिहास आसा. तशें जाल्यार आमच्या कोंकणीक दायज आसा. जे कितें जावपाचें आसा ते काळच थारायतलो. गोंय महाराष्ट्रात विलीन झालाच पाहिजे. गोंय महाराष्ट्रात विलीन झालाच पाहिजे. आमचे गोंय आमकां जाय. आमचे गोंय आमकां जाय. आमची कोंकणी आमकां जाय. आमची कोंकणी आमकां जाय. गोंयचें राजकीय भवितव्य थारावपा खातीर 3 सप्टेंबर 1966 दिसा भारत सरकारान जनमत कौल घेवपाचो निर्णय घेतलो. विलिनीकरणा खातीर फूल आनी संघ प्रदेशा खातीर 2 पानां. विलिनीकरणाच्या प्रचारा खातीर महाराष्ट्रांतल्यान जायते उलोवपी आयले. साबळे, अमर शेख सारके शाहीर आयले.
मोठ्या शाहिराक जाप दिवपाक गोंय शाहीर श्री उल्हास भुयाव आनी श्री शंकर भांडारी हांणी गायक, तातारिस्त आनी हेर कलाकारांक घेवन जय कुमंतक नांवाचें कलापथक तयार केलें आनी आमचें गोंय आमकां जाय असो कलेच्या माध्यमांतल्यान प्रचार केलो. घरांत, बलकांवार, वाड्या वाड्यार ह्या कलापथकांची गितां लोकांच्या तोंडार घुंवूंक लागलीं. युनायटेड गोवन्स पक्ष, काँग्रेस पक्ष, कोंकणी मोगी पंगड, संघ प्रदेश ज्योत आनी उल्हास भुयाव हांचे कलापथक ह्या पंचशक्तींनी केल्ल्या वावराक यश आयलें. ह्या पंचशक्तीन केल्ल्या वावराक लाख लाख सलाम. गोंय शाहीर उल्हास भुयाव हांचो हो इतिहासीक वावर दरेकल्याच्या काळजांत अजरावर उरतलो. तुमकां परत एकदा सलाम, परत एकदा सलाम. नमस्कार. गोंय शाहीर उल्हास भुयाव गोंयच्या सोबीत संस्कृतीक भुंयेक पडिल्लें एक सपन, एक फांतोडेचें सपन. विद्याभवन कोंकणी शाळा कोंकणी भाशा मंडळाची तिच्या माणकुल्या भुरग्यांनी तुमच्या मुखार गोंय शाहीर उल्हास भुयाव हांच्या जिवितांतलो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो ओपिनियन पोलांतलो तांचो मोलादीक वावर एका ल्हानशा नाट्यकृतींतल्यान तुमच्या मुखार सादर केला. इश्टांनो, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. अशी कांय व्यक्तिमत्वां एखाद्या वाठारांत जल्माक येतात. ती आपल्या वावरान अजरंवर जातात. फुडल्या कितलेशाच पिळग्यां खातीर ती एक आदर्श दवरून वतात. गोंय आमची सोबीत भूंय, संस्कृतीची भूंय, सैमाची भूंय, पर्यावरणाची भूंय, परंपरेची भूंय, दायजाची भूंय. 450 वर्सांच्या पुर्तुगीज शेकातळांतल्यान आमी 19 डिसेंबर 1961 दिसाक मुक्त जाले. मुक्ती उपरांत आमकां खरें म्हणल्यार सुराज्याची स्वप्नां पडूंक जाय आशिल्लीं. पण स्वराज्यांतल्यान सुराज्या कडेन वचपाच्या सुवातेर आमी गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावचें अशे तरेचीं स्वप्नां आमचेच कांय गोंयकार पळोवंक लागले. अशे वेळार कांय गोंयकार, स्वाभिमानी गोंयकार, तरणे पिरायेचे गोंयकार उठले, उबे रावले. कांय जाणट्या वेळार पुण्याक, मुंबय शिकताले, नोकरी करताले, ते गोंयांत आयले आनी तांणी गोंयची भूंय वेगळी उरपाक जाय, आमची वळख वेगळी उरपाक जाय, आमची भूंय, भास आनी भौस कोंकणी मनीस आनी गोंयकार म्हणून वेगळी उरपाक जाय म्हणून मोठें आंदोलन उबारलें आनी जनमत कौलाक 16 जानेवारी 1967 दिसाक आमी गोंय वेगळें दवरूंक आमी जैतवंत थारले. ह्या सगळ्या आंदोलना भितर ज्या कांय लोकांनी मुखेल भुमिका साकारली तातूंतलें एक अजरंवर नांव आनीक ज्यांचें नांव आदरान घेवंक जाय तें म्हळ्यार गोंय शाहीर उल्हास भुयाव. आयज तांचो हो उगडास आमी तुमच्या मुखार सादर करतना विद्याभवन कोंकणी शाळा तांच्या भुरग्यांनी सादर केल्लो हो नाट्य कृतींतल्यान सादर केल्लो हो देखाव तुमी पळयलो. फुडले सुवातेर उल्हास भुयाव हांच्या ल्हानपणा सावन तांच्या जिविताचे कांय गजाली तुमच्या मुखार दाखोवपी एक ल्हानसो व्हिडिओ आमी पळोवया आनी ह्या कार्यावळींत मुखार वचया. तुमच्या मुखार सादर करता यादी. कांय व्यक्तिमत्वां अजरंवर असतात. आपल्या वावरांत ती सासणाची इतिहासांत आपली सुवात तयार करतात. अशेंच एक अष्टताशी सर्जनशील व्यक्तिमत्व म्हळ्यार गोंय शाहीर उल्हास भुयाव. 21 जून 1944 दिसाक सांगे म्हालांतल्या जांबावले गांवांत तांचो जल्म जालो. तांच्या श्वासाश्वासांत आनी नसानसांतच गोंयच्या भुंयेचें संगीत व्हांवतालें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. भुरगेपणा सावनच काळजाक संगीत होरायतालें. कविता वाचता वाचता शाळेंत शिकपी हो भुरगो रोखडोच त्या उतरांक सुरांत रुपांतरीत करतालो. अर्थीक संघर्शाक लागून 14 वर्सां पिरायेचेर तांकां गोंय सोडून मुंबय वचचें पडलें. दिसाची बँक ऑफ महाराष्ट्रांत पिवनाची नोकरी करतनाच नायट स्कुलांत शिकून तांणी मॅट्रिकेची परीक्षा पास केली. मुक्त गोंयांत परतले उपरांत आपले अस्मिते खातीर तळमळपी भुंयेचो तो आवाज जालो. बुलंद आवाज. 1963 ते 1983 ह्या काळांत तांची 300 वयर गितां आकाशवाणीचेर ध्वनिमुद्रण जावन प्रसारीत जालीं. 1964 वर्सा
दिल्लीत कोंकणी गीत संगीताक पयले खेपेक व्यासपीठ मेळोवन दिवपाचें श्रेय तांकांच वता. आपल्या बुयांव थिएटर्स वरवीं हांगा खून जाला सारखें नाटक आनी रामगीता सारखी अजरंवर संगीत कृती तांणी कोंकणीक दिली. कोंकणी संगीत आनी उल्हास बुयांव हें समीकरणच जाल्लें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. एम बॉयर हांच्या एकूच रस्तो ह्या तियात्रांतय तांणी आपली सर्जनशीलताय दाखोवन दिल्या. हांगा न्हिदना ह्या तांच्या तियात्रांनी गोंयच्या प्रेक्षकांचेर मोनेळ घाला. तांच्या मंगळुराच्या शारांत एक चेडूं देखिलां हें गीत गोंय आनी मंगळूर शारांत फामाद तर जालेंच, वांगडाच दोनूय वाठारांतल्या कोंकणी समाजाक एकठांय हाडपी तें साधन जालें. ह्याच तांच्या दोन समाज दोन वाठारां मदीं पूल जावपाच्या वृत्तीन ते फकत संगीतकार म्हणूनच न्हय तर एक संस्कृतीक राजदूत म्हणूनय इतिहासांत उरले. चान्न्याच्या राती यो गो यो तूं कोलवें यो, हांव बाबा न्हवरो गितां तांणी आपल्या आवाजान गिरेस्त केली, अजरंवर केली. फकत 23 वर्सांच्या पिरायेचेर जनमत कौलाच्या झुजांत उल्हास बुयांव गोंयचो राखणदार म्हणून मुखार सरलो. संगीता वरवीं गोंयच्या अस्तित्वाची वळख घडोवपा खातीर ताणें जय गोमंतक कला पथकाची स्थापना केली. जनमत कौलाचे सभेंत तांचेर फातर शेवटून आनी तांकां धमक्यो दिवन तांकां भयभीत करपाचो यत्न विरोधकांनी केलो. पूण आपल्या भुंये खातीर फुडें सरिल्ल्या निर्भीड उल्हास बुयांव हांचेर ताचो कसलोच परिणाम जालो ना. जनमत कौलाचे जैत सभेंत अण्णा फणसे हांणी उल्हास बुयांव हांकां गोंय शाहिरी उपाधी दिली. उल्हास बुयांव हांचेर आपल्या जिवीतकाळांत साबार संकश्टां आयलीं. तांच्या धंद्याचेर तांकां अपघातांनी लुकसाण सोंसचें पडलें. कुडचडींचें तांचें घर कोंकणी राजभास चळवळींत भूंय भरवण जातना तांकां पळोवचें पडलें. उल्हास बुयांव अशा दरेका प्रसंगांनी आपल्या परिवाराच्या आधारान नेटान परतून उबो रावलो. तो निखटोच एक कलाकार नाशिल्लो, तो एक वेवसायीकय आशिल्लो. आपलो वेवसाय उबो करपाक आनी भुरगेपणांत दोळ्यांची दृश्टी दिवपाक आदार करपी वसंतराव धेंपो हांचे विशीं तो सदांच कृतज्ञ आशिल्लो. त्याच वांगडा दामबाब आनी पर्तगाळी स्वामींचेर तांचो खूब व्हड भावार्थ आशिल्लो. ताच्या इश्टागतीक चौकट नाशिल्ली. फकत गोंयांतच न्हय तर भारतभर ताचे इश्ट शिंपडिल्ले. उल्हास बुयांव हें धाडस, कर्तूब आनी ध्येयासक्तीन भरिल्लें एक व्यक्तिमत्व आशिल्लें. आपलें संगीत, अभिनय आनी चळवळींतल्या वावरा वरवीं ताणें गोंयकारांक एक नवी परंपरा घालून दिली. उल्हास बुयांव फकत एक नांव न्हय, गोंयकारांच्या काळजांत सुवात करून राविल्लो तो एक मंजूळ स्वर, एक परंपरा. गोंय शाहीर उल्हास बुयांव. परतून एक फावट सगळ्यांक मागीर मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. श्री वसंतराव धेंपो हे खूब व्हड नांव गोंयच्या उद्देग क्षेत्रां भितर आनी खेरीतपणान गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या चळवळींनी जांणी अर्थीक पालव तर दिलोच पूण ताच्या वांगडाच लोकांक नैतीक बळ दिलें अशें एक व्यक्तिमत्व. गोंय शाहीर उल्हास बुयांव वसंतराव बाब धेंपो हांकां खूब मानताले. तांच्या जिवितांत वसंतराव बाबांच्या विशीं खूब मोठे आदराची सुवात आशिल्ली आनी म्हणून तांचोच उगडास काडीत आयच्या दिसाक ही खाशेली कार्यावळ गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांच्या वावराचेर उजवाड घालपी. फुडले सुवातेर तुमचे मदीं गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांची लिगसी मुखार व्हरपी सिद्धनाथ बुयांव आनी हांव अनंत अग्नी गोंय शाहीर उल्हास बुयांवचे ओपिनियन पोलांतली कांय गितां तुमच्या मुखार घेवन येतले आनी तातूंतल्यान तांच्या वावराची वळख तुमकां घडोवपाचो यत्न करतले. Hello, test. नमस्कार. आधी सांगला त्या प्रमाणे 19 डिसेंबर 1961 दिसाक पुर्तुगीजांच्या शेकातळांतल्यान गोंय मुक्त जालें. 7 लाख गोंयकार आमी युग नवे फुलयतले, अंदल्यात मंत्र जिवी ते फाल्यां खेळयतले असो हावेस बाकीबाब बोरकारांनी पळयिल्लो. आमच्या स्वताचें राज्य जें 4-4.5 शेकड्या उपरांत आयलां तें आमी भोगतले म्हणपाचो आनंद आनी अभिमान सगळ्या गोंयकारांच्या काळजांत मनांत हावेस जावन पेट्टालो. अशा वेळाचेर आमच्याच गोंयचे कांय लोक तांकां दिसलें की आमी
आमचे राज्य चलोवंक शकचे नात, आमी दुर्बळ आसात आनी तातूंतल्यानच गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावचें अशे तरेचो एक विचार फकत गोंयकारांचे न्ही, खेरीतपणान महाराष्ट्रांतले जे राजकारणी आशिल्ले, फुडारी आशिल्ले, साहित्यीक आशिल्ले तांच्या मनांत घोळपाक लागलो. आनी गोंयच्या सोबीत भुंयेचेर, गोंयच्या सोबीत संस्कृतायेचेर भुलून हो वाठार आपलो जावचो ह्या हावेसान महाराष्ट्रांतल्यान घे म्हणून साहित्यीक, शाहीर, राजकारणी गोंयांत आयले. अशा वेळाचेर 16 जानेवारी 1967 दिसाक स्वतंत्र भारताच्या इतिहासांतलो एकमेव रेफरंडम जाका आमी म्हणटात, जनमत कौल जाका आमी म्हणटात, तो घडून आयलो. 19 जानेवारी दिसाक निकाल लागलो आनी गोंय आमचें स्वतंत्र उरलें, गोंय आमचें वेगळें उरलें, गोंयचें अस्तित्व अबादीत उरलें. ह्या सगळ्या चळवळींत, ह्या सगळ्या आंदोलनांत खूब जाणांचें योगदान आसा. पूण फकत 23 वर्सां पिरायेचेर ज्या मनशान आपल्या बुलंद आवाजान गांवांनी वचून लोकां मदीं जागृताय घडोवन हाडपाचो प्रयत्न केलो. आयजूय म्हाका जेन्ना हांव विचार करता हे सगळें दोळे मुखार हाडटा, म्हज्या आंगार कांटो बरवता, कारण तो काळ तसोच आशिल्लो. आनी म्हणून गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांचें योगदान खेरीतपणान जनमत कौलाच्या आंदोलना भितर खूब व्हड, खूब गिरेस्त, मोलादीक, अजरवर. आयज तांच्याच कांय गितांचो हो झेलो तुमच्या मुखार आमी सादर करतात. सिद्धनाथ बुयांव उल्हास मामांची लिगसी मुखार व्हरता. एक संगीतकार म्हणून, एक गीतकार म्हणून, एक गायक म्हणून, एक स्टुडिओ चलोवपी, एक कलाकार म्हणून, तंत्रज्ञ म्हणून आयज कोंकणी संगीतांत आपली वळख घडयता. आज ह्या कार्यावळीची, ह्या संगीत कार्यावळीची सुरवात, आरंभ आमी गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णू ह्या गितान करतातच. आनी ताच्या वांगडाच सर्गेस्त शंकर भांडारी जे गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांचे खूब लागींचे इश्ट आशिल्ले. कोंकणी गीत संगीतांतल्यान गोंय शाहीर उल्हास बुयांव आनी शंकर भांडारी हांणी गोंयच्या हिंदू आनी क्रिस्तांव समाजा मदीं पूल बांदपाचो वावर केलो. कितलींशींच गितां, दोरे मिफा आनी सारे निसाचो संगम हो शंकर भांडारीच्या गितांत आनीक गोंय शाहीर उल्हास बुयांवांच्या संगीतांत आमकां दिश्टी पडटा. अशेंच एक गीत गोमटें गोंय आनीक अर्थात ह्या कार्यावळीची सुरवात गुरू ब्रह्मा ह्या गितान तुमच्या मुखार सिद्धनाथ बुयांव. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री महालक्ष्मी रामनाथा दामोदराय नमः. दामोदराय नमः. गोड गोड मेकळ्या गळ्या गोमटे गोमी गायता संगीताच्या निजान ताजा निर्मितल्या होरायता. तू आमची आवय आनी आमी तुजी भुरगीं. तू आमची आवय आनी आमी तुजी भुरगीं. फुल्ली फातोड तुजे दोळ्यान आमी जाली जागी. फुल्ली फातोड तुजे दोळ्यान आमी जाली जागी. इगर्जेच्यो घाटीर घाटी देवळा भितर दिवल्यो वाती. गोंया तुज्या गोपान आमी सारल्यो चुकान आमच्यो राती. तांबडे तुजे वोट गोंया साडी 5 विचार.
शीतळ तुझे माडा साये फुला फळा शीतळ तुझे माडा साये फुला फळा कानुळे काय तू गे रे लाडू केल्या पिठाचे कानुळे काय तू गे रे लाडू केल्या पिठाचे कोणच्यात एक भुया वसा मिठाचे कोणच्यात एक भुया वसा मिठाचे बाबू तू खाऊ नाका रे लाडू जाल्या खारू लाडू तू खाऊशी जाल्यार तुका दिता मारू बाबू शागेर बाबलो जाला सगळो लेकू जेवू खायला हास रे बाबू तोंडूय भर नाच रे बाबू आंगण भर हास रे बाबू तोंडूय भर नाच रे बाबू आंगण भर. गोंय शाहीर उल्हास बुयांव आनीक लोककवी मनोहरराय सरदेसाय ज्यांचे जन्मशताब्दी वर्स आमी हालींच मनयलें हांची इश्टागत खूब व्हड खूब लागींचे दोगूय जशे गोंयच्या मोगान थपथपिल्ले तशेंच गोंयच्या अस्तित्वा खातीर कोंकणी भाशे खातीर ज्यांनी पुराय जिवीत अर्पिलें अशे तरेची दोन गोंयची गिरेस्त अशी व्यक्तिमत्वां. रामगीता मनोहरराय सरदेसाय म्हणटाले तुजे खातीरच हांवें रचली म्हणून गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांकां. गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांणी 1967 वर्साक जेन्ना जन्मत कौल हांगा घडून येवपाचो जालो तेन्ना आपलें जय गोमंतक कलापथक स्थापन केलें. गोंयभरचे कांय तरणाटे ताच्या वांगडा आयले आनी तांणी कांय दिसां भितर सबंद गोंयांत भोंवन गोंयच्या विशीं जागृताय करपाचो प्रयत्न केलो. ह्या पुराय कार्यावळींतलें एक सगळ्यांत फामाद गीत आनी जेन्ना जेन्ना गोंयच्या अस्तित्वा विशीं कोंकणीच्या अस्तित्वा विशीं जेन्ना जेन्ना प्रस्न उप्रासतलो तेन्ना तेन्ना हें गीत गोंयकारपणाच्या स्वाभिमानान भरिल्ले गोंयकार गायत रावतले लोकांक जागे करीत रावतले. जायात जागे हें गीत एक अजरंवर गीत सिद्धनाथ. शेतकारानो मुणकारानो जणकारानो गांवकारानो जायात जागे गांवकारानो जायात जागे गांवकारानो जायात जागे गांवकारानो जायात जागे फुडाराचे गडे तुम्ही सदा वच्चे फुडे आयली लारा कितली तरी माणसुकेचे ताणचे वडे सगळी जीण आपली मनात विसरून का म्हजे तुझे जायात जागे गांवकारानो जायात जागे कुणब्यानो खणप्यानो चिरप्यानो बांदप्यानो मागली पीक पुरो जाली हट्टी आतांच फोडचेली कणकणीती दोन्ही हातात कोस जमून घेवचेली रट्टल्याक रावदी रडत आडावप्याचेर मारत कोण पोटा खातीर कित्याक मरप तुमचे जळोव तुमचे रोड हाडात कुदळ घरात कोडे हाडात घाला घामा सारे कणकावरी जमनींतल्यान काडत पीक मोतयाचे जायात जागे गांवकारानो येवदी हुंवार येवदी मोडा काटे कुटे वचदी फुडें मुळा सकट वयो झाडा
मोडचे आसा मोडटले झडचे आसा झडटले पावल पोके उगतले उरतले ते व्हडली जावन सगळी भूंय भरतले चारय दिको फोडून आता उजवाडाचे वावदी घोगे उजवाडाचे भावदी घोगे जायात जागे गांवकारांनो जायात जागे 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 जायात जागे जायात जागे गांवकारांनो जायात जागे जायात जागे मायस्ता ह्या गिता खातीर क्रावडांतल्यान आवाज येवपा जाय आशिल्लो प्रशांत बाब नायक आसा थंय जायात जागे गांवकारांनो सगळ्यांनी म्हणत सगळ्यांनी म्हणूया जायात जागे गांवकारांनो जायात जागे जायात जागे गांवकारांनो जायात जागे जायात जागे ह्या गिताचेर गोंय शाहीर उल्हास बुयांव आणि उपाट मोग केल्लो एक याद जाता एक उगडास जाता सिद्धनाथाक याद आसतली एक दीस ते दोगय जेवपाक बशिल्ले बापूय पूत आणि उल्हास मामांच्या जिवितांतले कांय दीस उरिल्ले अशा वेळाचेर आनीक तांचो घरांतच स्टुडिओ उल्हास मामान सिद्धनाथाक सांगलें चल आपल्याक रेकॉर्ड करपाचो मूड आयला स्टुडिओंत गेले तांणी हें गीत रेकॉर्ड केलें आणि रेकॉर्ड करता आसतना निमाणे कडेन जंय वयले पट्टे तें गीत गावपाचें आसा थंय उल्हास मामाक धाप लागली आनी तें गीत फुडें सिद्धनाथान कंटिन्यू करून तें युट्यूबाचेर आसा इतले उपाट ह्या गिताचेर ज्यांचो मोग आशिल्लो अशें गीत तुमच्या मुखार आमी सगळ्यांनीच म्हणलें आनीक ह्या उपाट चैतन्यान भरिल्ल्या ह्या सभाघरांत आमी आनीय उर्बा तयार केली गोंयच्या म्हज्या भावानो भयणानो जस्ट आमी 1967 काळ याद करया त्या वेळावयली 8 कोटींची महाराष्ट्राची जनता महाराष्ट्र 8 कोटींचो आणि गोंयकार 8 लाख अशा वेळाचेर गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावपाक जाय म्हणपाक थंयचे व्हडले व्हडले राजकारणी मंत्री मुख्यमंत्री व्हडले व्हडले साहित्यीक शाहीर अमर शेख त्याच प्रमाणे साबळे सारखे व्हडले व्हडले शाहीर कवी गोंयांत येताले आणि गोंयकारांक बुद्धीभ्रम हे करून गोंयकारांक महाराष्ट्रांत विलीन जाल्यार कितें फायदो आसा म्हणपाचो सांगपाचो यत्न करताले अशा वेळाचेर फकत 23 वर्सांचो गोंय शाहीर उल्हास बुयांव मुखार सरलो ताणें जय गोमंतक कला पथकाची स्थापना केली आणि तुम्ही विश्वास दवरचे नात ही गजाल 1967 कितले वर्सां पयलींची 1967 वर्साक 26 डिसेंबर 1966 ह्या दिसाक गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांणी पयले खेपेक दुर्भाट गांवांत आपली संगीताची कार्यावळ सादर केली आणि उपरांत 15 जानेवारी 1967 म्हणजे फक्त 20 दिसां भितर पुराय गोंयांत 63 संगीताच्यो कार्यावळी तांणी सादर केल्यो आमकां अंदाज येतलो की फक्त 20 दिसां भितर 63 कार्यावळी म्हणजे एवरेज ऑन एन एवरेज दिसाक 3 सुवातींनी कार्यावळी करून इतलें मोठें कंट्रिब्युशन इतलें मोठें योगदान ह्या मनशाचें आणि ह्याच पुराय चळवळींतलें ह्याच पुराय संगीत माळेंतलें आनी एक अजरावर गीत मनोहरराय सरदेसाय हांचेंच तांच्याच लेखणेंतल्यान तयार जाल्लें गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो शेतांतल्या रोवप्यानो बाडांतल्या पाडप्यानो दोंगरांतल्या कणप्यानो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो 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 सैमाचे वांगडी तुमी मनशाचे इश्ट तुमी मनशाचे इश्ट तुम्ही जिते जिवे तरणे तुमी उमेदीचे तुमी उजे उमेदीचे तुम्ही जेन्ना हांवें मारलो उलो तेन्ना तुमी रावले उबे तेन्ना तुम्ही रावले उबे तुमच्या आंगार आसा तुजून लिखलीत झुजा कोणो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो
दिसाक मारली वें नव्या दिसाक मारली वें उजवाडान जग जगू दी तुमची रुपया दर्या दे तुमची रुपया दर्या दे नितळ आता मळबा भितर चंद्रिकाक फुल्ला पानो गोंयच्या मजा गोंयकारानो गोंयच्या मजा गोंयकारानो गोंयच्या मजा गोंयकारानो गोंयच्या मजा गोंयकारानो जनमत कौलाच्या या पुराय आंदोलनात विशेष करून उल्हास बुयांव हांणी मनोहरराय सरदेसाय हांणी गोंयच्या मोगान बरयिल्लीं गोंयच्या मोगान थपथपिल्लीं गितां लोकां मेरेन सादर केलीं ती आयजूय लोकांच्या काळजांत आसा जनमत कौलाच्या उपरांत परमळ ह्या त्या वेळावेल्या कोंकणी नेमाळ्यांत तांची मुलाखत प्रसिद्ध जाल्ली आनी तांकां प्रस्न विचारिल्लो की पुराय ह्या कार्यावळींतले तुमचें सगळ्यांत आवडीचें आनी चड लोकप्रिय जाल्लें गीत खंयचें काय म्हणून आनीक गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांणी जाप दिल्ली सगळ्यांत लोकप्रिय जाल्लें गीत जर ह्या कार्यावळींतलें खंयचें आसा जाल्यार तें नदर कावळ्याची तवशार हें गीत सिद्धनाथ बाब हातूंतलो कावळो कोण आनी तवशें हें तुमीच सांगप चड बरें नदर कावळ्याची तवशार नदर बुकल्याची पोपशार नदर कावळ्याची तवशार नदर बुकल्याची बोपशार कावळ्याक तवशे मेळचे ना बुकल्याक बोपशे गावचे ना कावळ्याक तवशे मेळचे ना बुकल्याक बोपशे मेळचे ना रे मेळचे ना गोंय आमगेले मेळचे ना रे मेळचे ना गोंय आमगेले मेळचे ना भास आमगेली कळचेली ना देखून आता मराठी उलवतो या ओ पावन या ओ पाव या ओ या आमचा गोवा पाहून जा या ओ पावन या ओ या आमचा गोवा पाहून जा काल्ले बांगडे खाऊन जा काजल माडेल पिऊन जा अरे गोवा काय हो बाटली हाय अरे गोवा काय हो बाटली हाय खिशात घालायला मिळणार ना मनोहरराय सरदेसायची ही उतरां आनीक ताका स्वर आनीक संगीत गोंय शाहीर उल्हास बुयांवाचें आमी जस्ट कल्पना करया की त्या वेळाचेर कितली लोकप्रियतेंतल्यान ह्या दोनूय कोंकणीच्या गोंयच्या महापुरुषांनी हांव म्हणटा लोकजागृताय घडोवन हाडली आयज आमी स्वतंत्रपणान आमी अभिमानान जर सांगता आसत आमी गोंयकार म्हणून जाल्यार आमी सलाम करपाक जाय अशें व्यक्तिमत्वांक ज्या व्यक्तिमत्वांनी साहित्यांतल्यान संगितांतल्यान आमचें गोंय वेगळें सांबाळून दवरलें गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांच्या वांगडा तेन्ना साबार तरणाटे त्या वेळावेले तांच्या वांगडा वेगळ्या वेगळ्या कार्यावळींनी आपली कला पेश करताले तांकां संगीत साद करताले तांचोय उगडास ह्या वेळाचेर जावप खूब गरजेचें आसा हांव मुद्दाम तांचो उल्लेख करता त्या वेळाचेर सुदन शेट हे तांकां पेटयेचेर साद करताले पुंडलीक केळेकार हे तांकां तबल्याचेर साद करताले अजित लोटलेकार हे बोंगो वाजयताले जाल्यार स्वता उल्हास बुयांव डफ आपूण गायताले बी आनी डफूय वाजयताले आनी कोरस त्या वेळाचेर आनंद सावंत अनिल प्रियोळकार अवधूत गावणेकार सुरेश नमशीकार आमचे मदीं एन शिवदास बाब आसा तांचे खातीर ताळयो मारया आमी सगळे एन शिवदास बाब राजेंद्र कुंकळकार वीणा आनी स्मृती काटकर अरुणा बुयांव सुरेश काकोडकार मोहन कारापूरकार अशे साबार जाण तांच्या सांगातान ह्या कार्यावळींनी वांटेकार जाताले आनीक सांगताले जमचेले ना रे बाबा जमचेले ना जमचले ना रे बाबा जमचले 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 ना दुसऱ्याची चाकरी जोंधळ्याची भाकरी खावचले ना दुसऱ्याची चाकरी जोंधळ्याची भाकरी खावचले ना खावचले ना जमचले ना रे बाबा जमचले 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 ना आमची कोप आमका वड तुमचो बंगलो तुमकां जड आमची कोप आमका वड तुमचो बंगलो तुमकां जड
होप आमगेली मोडून आम्ही होप आमगेली मोडून आम्ही बंगल्याक बितोडेक वचले ना हय वचले ना हय जमचले ना रे बाबा जमचले ना 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 आम्ही जेवतात शीत कडी तुम्ही खातात श्रीखंड पुरी श्रीखंडपुरी आम्ही जेवतात शीत कडी तुम्ही खातात श्रीखंड पुरी तुमचे भशेन चटणी भाकरी खावचले ना तुमचे भशेन चटणी भाकरी खावचले ना हय खावचले ना हय जमचले ना रे बाबा जमचले ना 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 गोंय शाहीर उल्हास भुयाव आणि जनमत कौलांत शंकर भांडारी मनोहरराय सरदेसाय बाकीबाब बोरकार हांची गितां गायलींच म्हणून गरज पडटा तेन्ना स्वता गितां रचली देखीक जमचेले ना रे बाबा जमचेले ना हें गीत स्वता उल्हास माम हांणी रचिल्लें आणि स्वता चाल दिवन तांणी स्वता तें जनमत कौलाच्या वेळार गायिल्लें गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो भावांनो भयणांनो एक गजाल आमी लक्षांत दवरया आज सोशल मिडिया आसा समाज माध्यमां आसात 5-10 मिनटां भितर एखादी कार्यावळ जर खंय जावपाची आसा जाल्यार आमी 5-10 मिनटां भितर तिची प्रसिद्धी दिवंक शकतात त्या वेळाचेर आयच्या सारकी येरादारीची साधनां नाशिल्लीं नरुद्दीन मावानी सारखे गोंयच्या मोगान भाराविल्ले कांय तरणाटे त्या वेळार उद्देजक त्या वेळाचेर अशे तरेन मुखार सरलेल्या तरणाट्यांक अर्थीक पालव दिताले आनी त्या वेळाचेर नरुद्दीन मावानी ह्या गोंयच्या एका उद्देजकान तांकां वाहन दिल्लें आपलें आणि गांवांनी वचून उल्हास माम आणि तांच्या सांगाती जय गोमंतक कला पथका वरवीं कार्यावळी सादर करताले विश्वास दवरप कठीण जाता की 20 दिसां भितर त्या वेळाचेर 63 कार्यावळी आणि एका दिसाक एक असो दीस आशिल्लो ज्या दिसाक उल्हास माम आणि ताच्या सांगात्यांनी 5 विंगड सुवातींनी कार्यावळी सादर केल्ल्यो म्हाका दिसता उल्हास मामाक ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी नमन आमी ताळयांतल्यान तांकां एक नमन ह्या वेळाचेर आदरांजली ह्या वेळाचेर आमी तांकां उक्तावंकच जाय शंकर भांडारी हें नांव आदरान घेवचेंच पडटा आकाशवाणीचेर काम करताले सरकारी चाकरी आनीक सगळें आंदोलन जें आशिल्लें तें सरकाराच्या आड आशिल्लें प्रत्यक्ष माचेर येवन कविता सादर करताले म्हणून ताचे सांगाती तांकां स्टेजीर येवंक दिनाशिल्ले अशे वेळाचेर गितां बरयताले त्या गितांक गोंय शाहीर उल्हास भुयाव चाली लायताले आनी त्या चालींतल्यान शंकर भांडारी लोकां मेरेन पावतालो तो आजूय लोकांच्या काळजांत आसा लोकांच्या मनांत आसा आनीक लोकांच्या ओठार गितांतल्यान आसा शेजाराचा म्हातारा शेजारचा म्हातारा गोव्याला आला शेजारचा म्हातारा गोव्याला आला शेजारचा म्हातारा गोव्याला आला सुंदर गोवा त्याने बघितला हिरवी हिरवी साडी अन तांबडी तांबडी माती हिरवी हिरवी साडी अन तांबडी तांबडी माती हिरवी हिरवी साडी आणि तांबडी तांबडी माती हिरवी हिरवी साडी आणि तांबडी तांबडी माती सुंदर गोव्याचा त्याला रे हेवा सुंदर गोव्याचा त्याला रे हवा कवळ्या काकडीवर कावळ्याचा डोळा कवळ्या काकडीवर कावळ्याचा गोवा शेजारचा म्हातारा गोव्याला आला शेजारचा म्हातारा गोव्याला आला आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय त्या वेळाचेर महाराष्ट्रांत विलीन जावपाक जाय गोंय म्हणून सांगपी जे गोंयकार आशिल्ले आनीक महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले लेखक आनी शाहीर आनी सगळे आशिल्ले तांकां मराठी गितांतल्यानच जाप त्या वेळाचेर शंकरबाब भांडारी आसात किंवा मनोहरराय सरदेसाय आसात किंवा उल्हास माम आसात हांणी दिली आनी तांची तोंडां बंद केली अशेंच एक गीत मराठी सुंदर माझा गोवा खऱ्यांनीच सुंदर गीत मंगेशी माझी काशी संत मांडवी गंगा मंगेशी माझी काशी संत मांडवी गंगा त्रिभुवन तारक अंबाबाई माझी शांत दुर्गा चंद्रगिरी
वरती ध्वजा यशाची उभवा चैतन्याचा मांगल्याचा चैतन्याचा मांगल्याचा इथेच माझा देवा सुंदर माझा देवा सुंदर माझा गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांणी जशी भावगितां रचली तशीच भक्तिगितांय रचली. रामगिता मनोहरराय सरदेसाय सांगताले उल्हास मामाक ही तुज्या खातीरच आपणे रचली म्हणून. कारण तो काळ आशिल्लो जेन्ना कोंकणी संगिता भितर वेगळे वेगळे प्रकार येवंक नाशिल्ले आनी अशा वेळाचेर तुमचे कडेन कितें आसा कोंकणीत अशे तरेचो प्रस्न कोंकणीचे विरोधक विचारताले. त्या वेळाचेर मनोहरराय सरदेसाय आनीक गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांणी बसून रामगिता रचली. 17-18 गितांची माळी एक माळ तातूंतल्यान रामगिता. आनीक गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांणी स्वता साभार भक्तिगितां रचली. तांकां संगीत दिलें, ती स्वता गायली आनी पुण्यवंत गोंया नांवाची सिडी त्या वेळाचेर लोकां मदीं आयली आनी ती खूब लोकप्रिय जाली त्या वेळाचेर. त्या सिडींतलीं कांय गितां आजय लोकप्रिय आसात. तातूंतलेंच एक गांव गांव हो अभंग. गांव गांव भोवलो हांव देव दर्शनाक गांव गांव भोवलो हांव देव दर्शनाक आसून देव दामोदर म्हजे म्हऱ्यात आसून देव दामोदर म्हजे म्हऱ्यात गांव गांव भोवलो हांव देव दर्शनाक गांव गांव भोवलो हांव देव दर्शनाक कितली केली तीर्थक्षेत्रां मन शांती मेळिना कितली केली धर्मस्थळां मेळ मना गेलो ना व्यर्थ केली सगळी जीण पुण्याच्या सोदात व्यर्थ केली सगळी जीण पुण्याच्या सोदात आसून देव दामोदर म्हजे म्हऱ्यात आसून देव दामोदर म्हजे म्हऱ्यात गांव गांव भोवलो हांव देव दर्शनाक गांव गांव भोवलो हांव देव दर्शनाक गांव गांव भोवलो हांव देव दर्शनाक. उल्हास बुयांव हांची भावार्थाची 3 स्थळां आशिल्लीं. म्हाका दिसता सगळ्यांत वयर आशिल्ले ते दामबाब, ताजे उपरांत पर्तगाळचे स्वामी आनी ताजे नंतर जर कोण येताले जाल्यार ते वसंतराव बाब धेंपे. खूब मानताले आपल्या जिवितांत आपल्या पुराय यशांत वसंतराव बाब धेंपो हांचें योगदान ते आदरान वेळा वेळार उक्तायताले आनी तांकां मान दिताले. तीच परंपरा आयज बुयांव घराणें आनी धेंपो घराणें मुखार व्हरता. सिद्धनाथ बाब आनी आयज मुद्दाम ह्या कार्यावळीक आमचे मदीं बाबा धेंपे आयज आयिल्ले आसात. आनी ह्या खिणाक जेन्ना ही पुराय कार्यावळ वसंतराव बाबांक आमी अर्पण करतात अशा वेळाचेर तांचेरच खासा गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांणी बरयल्ले हे मोग उक्तावपी आदर उक्तावपी गीत. कितले आयले वादळ वारे सगळे ताणे परतिले कितली जरी आयली मोडा सदाच आसता शांत तू कितली जरी आयली मोडा सदाच आसता शांत तू वसंत तू कीर्तिवंत तू भारत भूमीच्या मळभा दोळे भग
सगज गीत नकेत्र तू वसंत तू कीर्तिवंत तू भारत भूमीच्या मळभावेले सगज गीत नकेत्र तू काळके राती पोट मारून उजवाडाची ज्योत पेटयली कर्तृत्वी जिणे ल्हान वडा सदांच तुवें वाट दाखयली कितली जारी आयली मोडा सदांच आसता शांत तूं कितली जारी आयली मोडा सदांच आसता शांत तूं वसंत तूं कीर्तिवंत तूं भारत भुईच्या मळभावेले सगज गीत नकेत तूं. अशेंच एक गीत गोंयचे भारताचे आदले रक्षा मंत्री गोंयचे आदले मुख्यमंत्री एका मनोहर व्यक्तिमत्वाचेर बरयल्लें एक मनोहर गीत. कितले आयले वादळ वारे सगळे ताणे परतिले गोंयकारांचे जावचे भले देखून गोंय सांबाळले तरी असले नितळ नेतृत्व गोंयाक केन्नाच मेळना गोंयाक केन्नाच मेळना शारा शारांतल्यान खेड्या पाड्यांतल्यान वाड्या वाड्याचेर घरा घरांनी मनोहरी गायना शारा शारांतल्यान खेड्या पाड्यांतल्यान वाड्या वाड्याचेर घरा घरांनी मनोहरी गायना गोंयची सगळी पुराय जातली देयानी सपना देयानी सपना देयानी सपना. गोंयशाहीर उल्हास बुयांव हांच्या इश्टागतीक चौकट नाशिल्ली ते चौकटीचे भायर वताले तांकां इश्टागत करपाक कसलोच धर्म राजकारण कसल्योच वण्टी लागल्यो नात. जशें तांणी मनोहर पर्रीकारांची स्तुती करपी गीत बरयलें तशेंच चर्चिल आलेमांव हांची स्तुती करपी गीत बरयलें आनी जेन्ना स्तुती करपी गीत बरयलें तेन्ना जेन्ना चर्चिल चुकलो तेन्ना ताची चूक दाखोवपी गीत बरयलें. एकाच गितांतल्यान तुमच्या मुखार सिद्धनाथ गीता आदर उल्हास व्यक्त करपी आनीक ताची चूक दाखोवपी गीता उल्हास बुयांवाची हा म्हजी न्ही. दोन पाना आमची दोन पाना UGDPची निशाणी आमची दोन पाना आमची दोन पाना चर्चिलाची निशाणी आमची दोन पाना दोन पाना आमची दोन पाना UGDPची निशाणी आमची दोन पाना. काँग्रेसीन देशाक दिले गांधी आणि नेहरू वल्लभभाई पटेल आणि जुजारी सुभाष बाबू काँग्रेसीन देशाक दिले गांधी आणि नेहरू वल्लभभाई पटेल आणि जुजारी सुभाष बाबू काँग्रेस पक्ष दिवंक शकता गोंयाक स्थिर सरकार त्या खातीर तुमचो शिक्को काँग्रेसी आधार. म्हजें गीत न्ही हा उल्हास बुयांवले. काँग्रेस पक्ष दिवंक शकता गोंयाक स्थिर सरकार त्या खातीर तुमचो शिक्को काँग्रेसी हातार. 80% गोंयकारांक दिवंक सोदता नोकरी 80% गोंयकारांक दिवंक सोदता नोकरी. तुजे फुटबॉल टिमीत कित्याक आफ्रिकेचे कापरी तुजे फुटबॉल टिमीत कित्याक आफ्रिकेचे कापरी तुजे फुटबॉल टिमीत कित्याक जुबिउजो रे कापरी. जनमत कौलाच्या जैत सभेत अण्णा फणसे ह्या खूब व्हड मनशान उल्हास बुयांव हांकां गोंय शाहिरी उपाधी दिली आनी आयज आनी फुडली कितल्योश्योच पिळग्यो येतल्यो उल्हास बुयांव हांकां गोंय शाहीर म्हणून पाचारत रावतल्यो अभिमानान आदरान. एक गीत बाकीबाब बोरकाराचें जें गीत गायले बगर
उल्हास मामाची खंयचीच कार्यावळ पुराय जायना आशिल्ली. गोंय आमचें मूळपीठ, कोंकणी आमची भास. पूर्व आमचे कीर्तिवंत त्या परस फुडार गोंय आमकां करचें आसा भावकेचे कुळार. पूर्व आमचे कीर्तिवंत त्या परस फुडार गोंय आमकां करचें आसा भावकेचे कुळार. त्या खातीर पितले धरून आसा तास, धरून आसा तास. त्या खातीर पितले धरून आसा तास, धरून आसा तास. कोंकणी संस्कृताय आमच्या जाणट्यांनी मिरास, जाणट्यांनी मिरास. कोंकणी संस्कृताय आमच्या जाणट्यांनी मिरास, जाणट्यांनी मिरास. गोंय आमचें मूळपीठ, कोंकणी आमची भास, कोंकणी आमची भास, कोंकणी आमची भास, कोंकणी आमची भास. देव बरें करूं सिद्धनाथ. सगळ्यांक देव बरें करूं. ही संगीताची मैफल अशीच मुखार वचत रावतली, मुखार वचत रावतली. आयच्या ह्या कार्यावळीच्या निमतान एक खाशेलो प्रयोग सिद्धनाथ भुयावाणी केला. उल्हास मामान जर एक गीत फकत गोंयांत न्ही, फकत कोंकणी समाजा पुरतें न्ही, जर संवसारार जर खंयचें पावयलें जाल्यार अर्थात आमच्या सगळ्यांच्या मनात एकच जाप येतली आनी तें म्हळ्यार चान्न्याच्या राती. एक वेगळो प्रयोग चान्न्याच्या राती गिताच्या संदर्भात सिद्धनाथ भुयावाणी केला. गोंयचे ज्येष्ठ गायक आनीक वांगडाच कांय युवा गायक हांच्या एकचारांतल्यान हें गीत तयार जालां, हो व्हिडिओ तयार जाला. ह्या खिणाक आमी तो रिलीज करतात ह्या कार्यावळीच्या निमतान. आमच्या सगळ्या मान्यवराच्या मान्यतेन आमी हें गीत व्हिडिओ गीत रिलीज करतात. किरणात चंद्राची घेऊया शीतळ मात्या, फुलांच्या वांगडा धोल्या वाऱ्याला किरणात चंद्राची घेऊया शीतळ माथ्यार, फुलांच्या वांगडा दोल्या वाऱ्याला रार. किरणात चंद्राची घेऊया शीतळ माथ्यार, फुलांच्या वांगडा धोल्या वाऱ्याला रार. माडाच्या तेंगशेर कोगलाचो घोटेर पिला खंय गावदी गीतां आमच्या सुरार. संन्याचे राती माडाचे सावळेंत सारोयल्या सोबीत मांडार. हातात घालूनात नाचोया गावया घुमटाच्या मोदूर तालार. चांदण्याचे राती माडाच्या सावळेत सारयिल्ल्या सोबीत मांडार. हातात घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मोदूर तालार. उतरा मोतयाची शिपया पिकाळ शेतात, मोगाचे रोपले रोया बोरसा मळ्यात. उतरा मोतयाची शिपया पिकाळ शेतात,
मोगाचे रोपले रोया पोरसा मळ्यार शेवण्याची बिरी मारतली बोर राखतली शेता भाटा बसून रोखार चान्न्याचे राती माडाचे सावले सारेल्या सोबीत मांडार हातात घालून हात नाचूया गाव्या घुमटाच्या मधुर ताला चान्न्याचे राती माडाचे सावळे सारेल्या सोबीत मांडार हातात घालून हात नाचूया गाव्या घुमटाच्या मधुर ताला हायसाची जोडी कशी पिऊया तळ्यात सपना जिनेची चोव्या मळबा दोळ्यात हायसाची जोडी कशी पिऊया तळ्यात सपना जिनेची चोव्या मळबा दोळ्यात माणसुकेची रीत जिविताचे गीत गाऊन जागोया संसार फत्या परार चांदण्याचे राती माडाचे सावळे सारेल्या सोबीत मांडा हातात घालून हात नाचूया गाऊया घुमटाच्या मधुर ताला चांदण्याचे राती माडाचे सावळे सारेल्या सोबीत मांडा हातात घालून हात नाचूया गाऊया घुमटाच्या मधुर ताला चांदण्याचे राती माडाचे सावळे सारेल्या सोबीत मांडा हातात घालून हात नाचूया गाऊया घुमटाच्या मधुर ताला घुमटाच्या मधुर ताला घुमटाच्या मधुर ताला कोंकणी संगितांतलें हें अजरंवर गीत गोंयशाहीर उल्हास बुयांव हांच्या आवाजान घराघरांनी पावलें गांवांनी पावलें काळजांनी पावलें सगळे संवसारभर पावलें जाणीं आपलें पुराय जिवीत कोंकणी भास गोंयकारपण हाचे खातीर दिलें त्या एडवोकेट उदय भेंब्रे जांचे विशीं आमकां सगळ्यांक काळजांत सुवात आसा अशें एका आदर आनीक सन्मान प्राप्त गोंयकारान बरयल्लें गीत एडवोकेट उदय बाब भेंब्रे हांचे खातीर एक खेरीत ताळी फावता. संगीताची ही मैफल अशीच मुखार चलत रावतली पण ताचे आदी एक ल्हानसो उपचारीक सुवाळो हांगा घडून येतलो 10 ते 15 मिनटांच्या ह्या समया भितर. हांव मागतां श्री सिद्धनाथ भुंयाव हांचे कडेन आयच्या कार्यावळीक खेरीत मुजरत हाजीर राविल्ले मुखेल सोयरे म्हणून श्री श्रीनिवास बाब भेंपो तेच प्रमाणे आदरणीय समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष बाब फळदेसाय रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र बाब तालक तेच प्रमाणे विजय बाब सरदेसाय फातोड्डेचे आमदार आनीक बुयांव नांवाची जी स्मरणिका प्रकाशीत जावपाची आसा तिचे संपादक सुशांत बाब कुंकळेकार हांकां घेवन माचयेर येवचे. सभाघर उपाट भरिल्लें आसा म्हणपाचो आनंद आसा. थोडीशी बसपाची जर सुविधा जावंक ना जाल्यार प्रत्येका कडेन मागता की कांय रिकाम्यो खुर्च्यो फाटल्यान आसात आपली बसपाची सुवात आपणेच सोदून काडची आनी बसका घेवची. गोंयांतले नामनेचे संगीत गीतकार गायक तुमच्या मुखार फुडल्या सुवातेर येवपाचे आसात. सगळे मानेस्तांक माचयेर येवकार दिता आनीक मागता मानेस्तांनी बुयांव नांवाची जी स्मरणिका ह्या वेळार उजवाडाक येवपाची आसा तिचें प्रकाशन करचें.
मदीं ह्या स्मरणिके भितर उल्हास बुयांव हांचे कडेन लागींचे इश्टागतीचे संबंध आशिल्ले आनी ज्यांनी वावर केल्लो गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांचे बरोबर तांणी बरयल्ल्या लेखांचो आस्पाव आसा. बुयांव स्मरणिका प्रकाशीत जाल्ली आसा. हांव मागता सिद्धनाथ बुयांव हांचे कडेन तांणी येवकाराचे उलोवप करचें आनी प्रास्तावीक करचें. नमस्कार. परतून एकदा सगळ्यांक देव बरी सांज जावन येता. आयच्या ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे बाबा देंपो तशेंच आमचे इश्ट सुभाष बाब फळदेसाय, विजय बाब सरदेसाय, रवीन भवनाचे अध्यक्ष तालक बाब आनी ह्या स्मरणिका जी एडिट केल्ले सुशांत बाब कुंकळकर आनी भाई. खरें म्हणल्यार हें गीत आसा सान्नेचे राती जेन्ना करपाचें ठरयलें तें कशें घडत गेलें हें कळ्ळेंच ना. वर्षाबाई हांगा आसा. हांवें ताका बरें पयलीं एकदां फोन केल्लो अमूक तारखेक हांव करतलो म्हणून आनी मागीर हांवूय विसरलो वर्षाबाई येतले. एक दीस 12-13 तारीख हांवें पणजे रेकॉर्डिंग करपाचें ठरयल्लें. 10 तारखेक वर्षाबाईचो फोन आयलो म्हाका, आपूण फाल्यां गोंयान पावता, कितल्यांक येवं 12 तारखेक काय म्हणून. म्हाका मातशी एनर्जी आयली. पयलीं खरें म्हणल्यार हांवें एकूच कडवें करपाचें केल्लें. मागीर करून करून ताजी 3 कडवीं केली आनी जाका जाका फोन केलो ताणें सगळ्यांनी म्हाका पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिलो आनी तें एक गीत अशें एक घडून आयलें. उतरां सुटना जात पूण गीत हें घडून आयलें आनी आज तुमच्या मुखार तें लॉन्च जालां. आज उदय बाब आसपाय आशिल्ले हांगा, तांकां हांव आमंत्रण दिवपाक गेल्लो पूण मातशें जिवाक बरें नाशिल्लें म्हूण ते आज पावूना. खरें म्हणल्यार आयच्या ह्या अशा कार्यावळीक गॅस्ट येतात आनी आमची तोखणाय करप आनी आमकां बरें दिसता अशें आसा. पूण म्हाका उलटें आसा, म्हाका सुभाष बाबाची तोखणाय करपाक जाय की जेन्ना हांव तांचे म्हऱ्यान गेलो ह्या स्मरणिके लागून, सुभाष बाब तुमचे म्हाका तुमचे डिपार्टमेंटाची म्हाका 1-2 एड जाय म्हणून. ताणें वेळ केलो ना. म्हाका आयलो यो सकाळीं 8:30 यो रोखडी सायन मारली आनी दिली. पूण ताज्या परस फुडलें म्हणटा तें 2 दीस पयलीं तांचो म्हाका फोन आयलो आनी तूं येदी व्हडली कार्यावळ करता म्हणून आपल्याक खबरूच ना मरे म्हणून. आनी म्हाका ताणें ह्या कार्यावळी खातीर आपोवन घरा कडेन आपोवन बसून स्पेशल स्पॉन्सर म्हाका केली म्हणून हांव तांचो खूब आभारी आसा. म्हणून पयलींच हें करता आनी तोखणाय करता तांची. बाबाकय हांवें जेन्ना विचारलें अशें अशें आसा म्हाका तुमी जाय, बाबांनी म्हाका सांगलें की आपूण आसाच ह्या कार्यावळी. आनी म्हणलें 4 मार्चाक आनी खास करून योगायोगी असो आयलो की म्हाका हॉलूय बी हांवें खरें म्हणल्यार पयलीं 28 फेब्रुवारीक करपाक कळ्ळें कारण म्हजो आईचो त्या दीस वाडदिवस आनी आमचो वर्षाबाईचोय वाडदिवस ते दीस. सो त्या दीस करपाक केल्लें हांवें. पूण हॉल मेळना म्हणटकर तो 4 तारखेकूच मेळ्ळो म्हाका आयच्या दिसा. आनी देंपो फावंडर्स डे हो आमचो काळजाचो आनी ताका लागून हांव योगायोगान म्हणटा म्हजें नशीब बरें की ह्याच दिसाक बाबाय म्हाका मेळ्ळो, गोंयान आसताच आनी हें आज प्रोग्राम घडून आयला. ह्या प्रोग्रामा भितर फुडली जी कार्यावळ आसा ती आनी बरी कार्यावळ आसा. तुमी आतां एक झलक पयली उल्हास बुयांवची बाकीची गितां जी ओपिनियन बोलावली गितां आनी व्यक्तिमत्वाचेर केल्ली कांय गितां. बाकीची कार्यावळी भितर पसून आमचे तियात्रीस बाब गावपाचे आसात, लॉरी बाब आसा, एंथनी बाब सेन आसा, प्रिन्स जॅकब आसा. ही सगळीं उल्हास बुयांवची गितां कातरां तुमच्या मुखार घेवन येतले. तर विजय बाब सरदेसाय हे दिसान कार्निवालाक खूब बिजी, कार्निवाल गाजलो ताजो. पूण म्हाका दिसता हो आमचो कोंकणीचो कार्निवाल आज हांगा जाता, ओपिनियन पोलाचो कार्निवाल आज हांगा जाता. विजय बाब मान्य करतलो. आनी पयलींच सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तालक बाब हांगा आयल्या मुद्दम. तालक बाबाले म्हाका खरेंच म्हणजे बरें दिसलें की तांचें इतलें बिजी शेड्यूल आशिल्लें की तांचें फिल्म एक नवें येता आनी ताका लागून ते इतली बिजी आशिल्ले ते सोडून ते म्हजे खातीर आज हांगा पावल्यात. आनी
तशेंच ह्या पुस्तकाचें जें एडिटींग केल्लें आसा सुशांत बाब कुंकळेकर ताणें खुबसो वावर केला, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा पयलींच. या स्मरणिकेचें जाणी संपादन केल्लें आसा तें सुशांत बाब कुंकळकर हांचे कडेन मागता तांणी आपल्यो मनांतल्यो भावना व्यक्त करच्यो. सगळ्याक देव बरें करूं. एक म्हणटा ते उल्हास हांव केन्नाय सिद्धनाथा कडेन उलयतना सांगता उल्हास पियावांक हांवें जे केन्ना पळयलो तो हांव एक 4 वर्सांचो आसतनाच आसलेलो, कारण तेन्ना म्हज्या मावशेचें लग्न आशिल्लें आनी त्या लग्नाक उल्हास पियाव आयलो आनी निमाणे कडेन सगल्यांनी ते माटवाक भितर न्हवरो वकलो सोडून उल्हास पियाव हाजोच चड आमचो उदो उदो म्हणटा तशें केलें किंवां सगळे वचून उल्हास पियाव उल्हास पियाव उल्हास पियाव तेन्ना साकून उल्हास पियाव हे हाजे कडेन हे व्यक्तिमत्वा कडेन हांव आकर्शीत जाल्लो. मागीर हांव कोंकणी भाशा मंडळांतल्यान जावं किंवां आमच्या पत्रकारितल्यान जावं हाका उल्हास बाबाक चड लागीं आयलो. आनीक तांची आतां घरकान्नां हांगा आसा ती सांगतली. हांव पयलीं साकून तसो मातसो सुबेज, ताका लागून हांव सगळ्याक हे सुभाशी सांगतलो, हांव सगळ्याक पयलेच नांवान उलो मारता. सो हांव उल्हास बाबाच्यान म्हजे हातूंत भितर इतले वयाचे डिफरन्स आसा म्हणून हांव ताका उल्हास म्हणटालो. सो तांच्या घरकान्नीक हें मातशें बरें दिसना आशिल्लें. सो ती म्हणटा उल्हास म्हणटा निमाणे कडेन हांवूय ताका उल्हास बाब म्हणपाक लागलो. पूण उल्हास बाबाच्यो हाजे कडेन जितल्यो आमी सांजो हें केल्यात तांचे बरोबर घालयल्यात आनी तातूंतल्यो त्यो सगल्यो ओल्यो सांजो, हाका लागून फक्त उल्हास पियाव न्ही तांचे बरोबर मनोहर सरदेसाय आनी बाकी सगळे व्हडले हांचे कडेन उलोवपाचें आनी तांकां लागींतल्यान पळोवपाचें. म्हणजे सांगपाचें म्हळ्यार जे कोण म्हजे हिरो आशिल्ले ते उल्हास पियावाक लागून तांचे कडेन डायरेक्ट संबंद येवपाचो योग आयलो. ताका लागून हांव उल्हास पियावाचो ऋणी. खरें म्हणजे इतलें बारीक पुस्तक उल्हास पियावाचेर येवपाक जाय नाशिल्लें, वेळ कमी आशिल्ल्यान हे सामकेंच ल्हान आयलें आनी एक मातसो एक प्रोग्राम सारकोच करून एक बरें उल्हास बाबाच्या यादीचें एक पुस्तक काडया इतलेंच मागता. आनीक तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्यावळीक रवींद्र भवन मडगांव हांचो व्हड पालव मेळिल्लो आसा आनी रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष जे सदांच अशे तरेच्या सांस्कृतीक कार्यावळींक प्रोत्साहन दितात. आनी खरीतपणान जशें सिद्धनाथान सांगलां की तांच्या फिल्माचें शुटींग चालू आसता तरी आसतना व्यस्त वेळांतल्यान त्या मुजरत हाजीर राविल्ले आसा. मागता तांचे कडेन 2 उतरां उलोवप. हांव चड काय उलयना. म्हजी फक्त एक याद आसा उल्हास पियावाच्या बाबतींत, बरी याद आसा की जेन्ना शितू हो पिक्चर दूरदर्शनाचेर दाखयलो हांव तेन्ना एदवार बाबाकूय थँक्यू म्हणटा. ताका लागून ते शितू हे चित्रपट कोंकणी चित्रपट दूरदर्शनाचेर पावलो, नाल्यार दाखयनाशिल्ले ते कोंकणी चित्रपट. आनी तो पिक्चर सोंपला, आमी घरा कडेन बसून पळयता, सोंपला आनी अर्द मिनीट पसून जावना उल्हास बाबालो फोन म्हाका, अरे कितें बेस्ट पिक्चर केलो मरे, ही कोंकणीची तळमळ. अशे तरेन आमी प्रोत्साहन सदांच सगळ्यांक दिवपा जाय. आनी हालींच म्हाका तागेले चल्याचो एक कमेंट आवडलो सिद्धनाथालो, की ताणें पयर म्हणलें एक मुलाखत हांवें तुगेली हाजे बरोबर आयकतालो, कोण आमचो तो रुपेश येताले हय, ताजे बरोबर ताणें सांगलें की आपली पदां जाय ताणें घेवची आनी जाय ताणें म्हणची. ही खरी म्हणल्यार मेन गजाल ही आसा. आज जर आमकां कोंकणीचो खरेंच प्रोग्रेस जावं, कितें कोंकणी पुस्तकां खोपून म्हाका दिसना खंयचोच लेखक लखपती जाला, करोडपती सोडूनच दी, 1000 पुस्तकां आयले जाल्यार नकळो, कित्याक 500 पुस्तकां छापल्यार 300 भितर उरतात, 200 कितें वांटून थोडी 100 आनी 100 विकतात. हें जर मुखार वचपा जाय जाल्यार आमी ते कॉपीरायट हे मातशें सद्या कुशीन दवरपा जाय. कोंकणी व्हडली जावं न्ही, मागीर आमी कॉपीरायटाचेर पळोवया. सो म्हज्या ह्या व्यासपिठा वयल्यान सिद्धनाथ बोवाक हांवूय सपोर्ट करता की आमी सगळ्यांनी अशेच तरेन वागया आनी आमची कोंकणी व्हडली करया. थँक्यू. जशें सांस्कृतीक क्षेत्रां भितर उल्हास मामाचे इश्ट आशिल्ले तशेंच राजकीय क्षेत्रां भितर आशिल्ले आनी ते सगळ्या राजकीय पक्षांतले आशिल्ले हे मुद्दाम म्हाका सांगपाक जाय. एक असो राजकारणी आसा जाचेर उल्हास मामांचो खूब मोठो भावार्थ आशिल्लो आनी गोंयचो फुडार ताच्या हातांत सुगूर आसा अशें तो सदांच म्हणटालो. नांव सांगपाची गरज ना, विजयबाब सरदेसाय. आयच्या ह्या 80वी उल्हास बुयामाची 80वी जयंतीच्या ह्या प्रोग्रामाक हाजीर आशिल्ले बाबा देपेव
आमचो मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय, बाब राजन तालक, बाब अग्नी, सुशांत कुंकळकार, सिद्धनाथ भुयाव, जमिल्ले सगळे भावांनो आनी भयणांनो, उल्हास भुयावाचें आनी म्हजें तशें नातें फोनाचेर खूब आमी राजकारणाय बी केल्या, गाळी मारल्या, बरोबर बसून रातची कॉपूय बी बरें घेतलां. आनीक सगळें आसतना एक आतां जावन बशिल्लो फुडें तेन्ना बाब नोरोन आदलो GPSCचो चॅरमॅन म्हाका म्हणटालो की आयचें जें जनरेशन आहा तालकान म्हणलें की आमी कोंकणी फुडें व्हरया म्हणून. कोंकणी फुडें व्हरतना आमी गोंयकारपण जितें दवरूंक जाय, आमी गोंय आसा तें गोंय तशेंच उरूंक जाय. पॉलिटिकल मर्जर जो जालो ना तो आतां कल्चरल मर्जर जाता. आनी आज जर उल्हास भुयाव जितो आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता उल्हास भुयाव उलोवन खूब जाणांची सेंटिमेंट हर्ट म्हणटा तें कितलेंच जावपाचें, कितल्योच केसी ताचेर जावपाच्यो, पुणून गोंयकारांक जागोवपाचो. आज गोंयांत अशी नवी पिळगी जाल्या जी एक अनरिस्पॉन्सीव पिळगी, जी सुशेगाद आहा, कशेंच जागनात. सगळे सोशल मिडिया हें तें सगळें आसून पसून गोंयांत गोंयचेर अन्याय जो जाता हो चालूच आहा. गोंयांत कल्चरल मर्जर जावपाचो आहा गोंयचो आनी हो प्रोसेस चालू आहा. असो चालू आसतना गोंयांत गोंयकार सुशेगाद न्हिदल्यात. आनी हें आज म्हाका दिसता उल्हास भुयावाचें आनी हें जें पथक ताजें दाखोवन आनी जें कितें पद ताणें लास्ट केलां ताजेर आमकां एक होप येता की असलोच मुवमेंट आमी फुडें एक वर्सान तरी चलोवन गोंय उरपा खातीर कितें तरी करूंक पावतले ही हांव आस बाळगितां. म्हजी 2 उतरां आयकली म्हण देव बरें. देव बरें करूं विजय बाब. आमचे मदीं सुभाष बाब आसा. सिद्धनाथान आतांच सांगलें की आपल्याक घरा पोवन तांणी आपल्याक ह्या पुराय कार्यावळीक आधार दिलो आनी मुखार सरपाची उमेद दिली म्हणून. आमी सुभाष बाबा कडेन राजकारणी म्हणून केन्नाच पळयनात, मंत्री म्हणून केन्नाच पळयनात, कारण एक सामान्य कार्यकर्तो म्हणून ते सामान्यांतल्यान आयज मंत्री पदा मेरेन पावल्यात. आनी जरी मंत्री जाल्यात तरी तांचे पांय आजूय एक सामान्य कार्यकर्तो म्हणून जमनीरच आसात. आनी म्हणून जेन्ना जेन्ना अशे तरेच्यो सांस्कृतीक कार्यावळी आनी खेरीतपणान कोंकणी कार्यावळी जेन्ना जातात तेन्ना सुभाष बाब सदांच मुखार आसतात. तूं सर फुडें आपूण आसा म्हणत. आयजूय बी ते ह्या कार्यावळीक मुजरत हाजीर आसात. हांव तांचे कडेन मागता ह्या वेळार 2 उतरां उलोवपाक. नमस्कार आणि सगळ्या काळजांतल्यान उर्बी बरीत माये मोगाचो येवकार. पयले सुवातेर सिद्धनाथ भुयाव गोंय शाहीर आमचे स्वर्गेस्त उल्हासबाब भुयाव हांच्या ह्या जयंतीच्या निमित्तान एक सुंदर असो कार्यक्रम केलो म्हणून तुमचें अभिनंदन. आयज ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं आसात भोमानेस्त बाबा एम्पोत, विजय बाब, तशेंच राजन बाब तालक, म्हजो इश्ट बाब सुशांत, अग्नी आनीक सिद्धनाथ भुयाव आनी तुमची सगळी फामील आनीक विविध क्षेत्रांतल्यान आयिल्ले सगळे आमचे कलाकार, सगळे गोंय शाहीर उल्हास बाबाचे सगळे चाहते आनी म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, पयले सुवातेर आयज 80वी जयंती एका मनशाची आनीक जाणी गोंय अजरामत गोंयचें दायज आनी गोंयाक पेटोवपाचें आनी गोंयाक गोंयकारपण सांबाळून दवरपा खातीर जाणें वावर केल्लो. आयज तांची जयंती ही आमच्या गोंयकारांच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाचो दीस. कारण आमी साबार गितां हातूंतल्यान पळयलीं आनी कितलींशींच गितां आमी आजून पळोवना. पूण बरें दिसता की हांव असो साहित्यिकय न्ही आनी म्हाका केन्नाय गीत गावपाचें मेळना. हांवें नाटकां खूब केल्लीं आसात पूण संगीत नाटक केन्नाच केलें ना. संगीत म्हाका केन्नाच जमलें ना पूण संगिताचेर खूब प्रेम केलां. अशें हातूंतल्यान म्हाका एकच गीत आनी कांय आमची म्हणजे गितां आसात ती तोंडार म्हाका पाठ जातात तें एकच गीत आसा, चान्न्याच्या राती. चान्न्याच्या राती माडाच्या सावलीन हें गीत म्हज्या तोंडाचेर आनी गोंयकाराच्या सगळ्यांच्या तोंडाचेर आसतलें. तो संगीत प्रेमी आसूं नासूं इतको प्रभाव ह्या गितांनी आमच्या जिवनाचेर केल्लो आसा. गोंयकारांनो जायात जागे, गोंयकारांनो जायात जागे ह्या गितांनी आमचें रक्त पेटयल्लें आनीक ती ताकद त्या गितान भितर आशिल्ली. खऱ्यांनीच गोंय शाहीर उल्हासबाब भुयावान ह्या धर्ते खातीर खूब केल्लें आसा, गोंयकारां खातीर खूब केल्लें आसा आनीक ही अजरामर गितां आमकां सदांच याद दिवत रावतली की आमी एक वेगळ्या पद्दतीचें गोंय हांगा साकार करपाक जाय. चड वेळ घेना, परत एक फावटी अशे कार्यक्रम जायत रावपाक जाय. आमचें दायज सांबाळपी आमकां तांच्या गितांतल्यान, तांच्या साहित्यांतल्यान, तांच्या लेखणींतल्यान, तांच्या म्हणजे बाकीच्या सगळ्या कार्यांतल्यान एक प्रेरणा मेळपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यां मदीं तांची वळख ही कायम उरपाक जाय.
परत एक फावटी सिद्धनाथ बुयांव आणि सगळे ऑर्गनायझर्स हांणी सेलिब्रेटींग गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हो अत्यंत सुंदर असो तांची निर्मिती केली आणि सगळो प्रोग्राम आमी आतां पर्यंत पळयला तो अत्यंत सुंदर केलो म्हणून मन काळजांतल्यान तांकां खूब खूब परबी दिता. देव बरें करूं. जय हिंद. भारत माता की जय. आज ह्या कार्यावळीक बाबा धेंपे हे फक्त धेंपे घराण्याचे प्रतिनिधी म्हणून किंवा वसंतराव बाब धेंपे हांचे पूत म्हणून न्ही तर स्वता आयज लेगीत बुयांव घराण्या कडेन आणि अर्थात कोंकणी चळवळी कडेन, कोंकणी मातये कडेन, कोंकणी भाशे कडेन खूब लागींचे संबंध दवरून आशिल्ले एक सहृदय अशें म्हणून आयज ते ह्या कार्यावळीक आमचे मदीं उपस्थित आसात. हांव तांचे कडेन मागता ह्या वेळार आपलें उलोवप करपाक. माचेर आशिल्ले म्हजे बरोबर बाब सुभाष फळदेसाय, बाब विजय, म्हजे इश्ट बाब सिद्धनाथ, राजेन बाब, तशेंच सुशांत बाब आनी अग्नी बाब, आमी आनी तुमी सगळे. आरंभाक हांव तुमकां एक गोश्ट सांगूंक सोदता. वदो सिद्धनाथान सांगलें की आज खरोच योगायोग म्हज्या आज्याची आज जन्मजयंती जी आमी आमच्या उद्योग समूहान फावंडर्स डे म्हणून मनयता. आनी आज हो कार्यक्रम घडोवन येवप हें म्हाका खंय तरी एक डेस्टीन म्हणटा तशें. कारण हांव एक सांगूंक सोदता, एकुलतो एक जर तर नंबर लायट खरो देपो लॉयलिस्ट कोण म्हणल्यार तो फक्त उल्हास बाब बुयांव. जे इतले ताणें आमकां इतले आमच्या घराण्यांक स्मरला तो आमच्या देवीक, आमच्या कुलदेवीक आमच्या परस चड पावतालो अंकोला. हांव केन्ना केन्ना जेन्ना वतालो तेन्ना कांय वेळा थंय उल्हास बाब बुयांव दिश्टी पडटालो. हांवें ना आपूण फक्त नाल्ल दवरूंक आयला, खंय तरी वतालो. जे इतले जी धेप्याची कुलदेवी ती आपली कुलदेवी असो मानपी. तशेंच पर्तगाळ मठ स्वाम्याचो संबंद. म्हाका एक गजाल याद जाता उल्हास बाब बुयांवान सांगिल्ली. म्हणजे म्हजो आजो आनी बापूय म्हणजे जिवन नासतना, कित्याक हांवेंय ताजे बरोबर सहवास केला, हांवेंय धंदो केला. ताजो स्क्रॅपाचो बिझनेस आशिल्लो. तो ताका वसंतबाब देपो स्क्रॅप फुकट दिना आशिल्लो. तो आपल्या कश्टान धंदो करतालो. पूण इतले आसून तो आमच्या घराण्यांक स्मरतालो. आनी एक गजाल आसा म्हणजे तो आमची आनी बुयांव घराण्याची संबंद 3 पिळग्याचो न्हय. हांव दो सिद्धनाथाक सांगी, म्हाका म्हजो आजो सांगतालो की उल्हास बुयांव हो भुरगो आसतना म्हज्या पणज्या कडेन येतालो. ताका म्हाका ताचें नांव दवरलां. जे इतले आमचे 4 पिळगे आनी आतां ऋत्वीक बुयांवूय तो फुडें व्हरता. ही मोठी आनंदाची गजाल आसा. हांव तुमकां एक गोश्ट सांगून म्हजें भाशण सोंपयता. उल्हास बुयांव एकदां तो प्रत्येक आठवड्याक म्हज्या आज्याक कांय न्हय काम नासतालें, कित्याक काम तो म्हज्या बापाय बरोबर करतालो. तो आज्याक वचून वसंत बाब कशें आसा हें म्हणपाक तो वतालो. एक दीस ताणें एक मंत्री पळयलो रावला तो. ते मंत्र्याचें काम आशिल्लें आज्या कडेन आनी तो मंत्री राविल्लो. आनी उल्हास बाब बुयांवाक कितें दिसलें की मंत्री आसा म्हणटकच आनी एक अर्दवर तरी आपल्याक चान्स ना. तो गेलो आनी किशोर केकऱ्या बरोबर, आमचो एक अकावंट्स पळयतालो, ताजे बरोबर च्या घेवंक बसलो. ताका अकस्मात पिवन धांवून आयलो आनी सांगलें, अरे भाऊ सोदता तुका. भाऊ सोदता? मंत्री आसा ना, मंत्री अजून भायर बसला. तो गेलो धांवून आनी ताणें सांगलें, वसंत बाब मंत्री भायर बसला, तुवें आपल्याक आपयलो. अरे तूं आमचो मरे आनी आपूण जाणा तूं तुज्या कामाक येवना म्हणून. तो आपलें काम घेवन आयला, ताका बसून म्हणून. हे इतलो संबंद म्हाका याद जाता. इवन मांडवीचें लग्न आसतना भाऊ जवळ जवळ अर्दवर पयलीं पावला. तो थंय बसला. म्हणजे खरेंच ह्या घराण्याचे अशें अटूट नातें आसा. आनी म्हाका खूब खोस भोगता की सिद्धनाथान तें चालू दवरलां. आमकां उल्हास बुयांव पयलीं घरे धाडून दितालो, तसोच आतां सिद्धनाथ दिता. जे हाका आज म्हणजे हें आज खंयूय मेळटा, पणजे मेळटा, मडगांव मेळटा, पूण तो काणकोणचें घरे हाडून आमकां दिता. म्हणजे अशें नातें दवरप हें हांव खरेंच म्हणजे हांव आभारी आसा सिद्धनाथाचो. आनी जे आमी हो उल्हास बुयांवाच्या विशयी सांगलात तुमकां, म्हणजे गोंयची भास, भूंय, संस्कृताय आनी अस्मिताय राखपी अशे खूब लोक आसा. पण तातूंत एक व्हडलें नांव येता म्हणटा तें गोंय शाहीर उल्हास बुयांवाचें. ह्या समयाचेर हांव तांकां आर्गां ओंपता. आनी वदो विजय बाबान सांगलां ते प्रमाणे आज उदरगती जाता तशी, आनी ह्या गोंयूच राज्यान न्हय सगळ्या राज्यांनी जाता. पूण आमच्या भुरग्यांक कळपाक जाय की आमची संस्कृताय कशी राखपाची ती. म्हणून संगीताच्या माध्यमांतल्यान आनी गायनाच्या माध्यमांतल्यान, बिकॉज दीज आर द 2 मोस्ट पावरफूल मिडियम्स टू कन्विन्स द यूथ अँड टू कन्विन्स द फ्युचर जनरेशन. म्हण हांव बाब सिद्धनाथ बुयांवा कडेन मागता की बापायन जें काम चालू केल्लें आनी दवरलेलें तशेंच तुवें तुज्या चल्यान दवरचें आनी फुडें व्हरचें, इतली मागणी करून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं बाबा. आनीक ह्या खिणाक जाणी
बुयांव ह्या सोविनिरांक आपले आर्टिकल्स कंट्रिब्यूट केले तांचो एक ल्हानसो भोवमान हांव जशी नांव घेता तशी ती व्यक्ती हांगा सभाघरांत आसत जाल्यार तांणी मुखार येवन आपले मानचिन्ह स्विकारचे ताच्या आदी मुजरत कांय नांवांचो उल्लेख करता जातूंत भितर सिद्धनाथान उल्लेख केला आमचे मदीं वर्षाबाई उसगांवकर आसा नामनेची फिल्म अभिनेत्री आनी जाणी उल्हास मामा बरोबर सिडी भितर गितांय गायल्यात आनी आमचे बरोबर ज्ञानपीठ पुरस्कारान सन्मानीत भाई मावजो आसा दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस आमचे मदीं आसात आनी खैर साबार अशी प्रतिश्ठीत व्यक्तिमत्व आमचे मदीं आसात तांकां सगळ्यांक हांव परतून एक फावटी येवकार दिता आनी मागता कांय मानेस्त जे आमचे मदीं आसात ज्यांनी आर्टिकल्स कंट्रिब्यूट केले तांचे कडेन तांणी माचयेर येवन आपले मानचिन्ह घेवची सगळ्यात आदी एन शिवदास मातशे उपकार करून बेगीन येवचे शिवदास बाब त्याच प्रमाणे राजूबाब नायक राजूबाब नायकाचे वतीन तांचो इश्ट सुशांत बाब स्विकारतलो परत दिलीप बाब बोरकार सागर अग्नी राजूचे वतीन सुशांत बाब घेतलो त्याच प्रमाणे साईश पै पायणेकार राजू बाब नायकांचे वतीन सागर अग्नी साईश पाणंदीकर मायकल ग्राशियस मायकल बाब ग्राशियस फादर प्रताप नायक एरिक ओझारियो अनिल बाब पै आमचे मदीं आसा मायकल बाब अनिल बाब हेमाबाई नायक प्रकाश बाब आचार्य अनिल बाब प्रशांत बाब नायक प्रकाश बाब आचार्य हेमाबाई नायक अनिल बाब प्रशांत बाब नायक आणि अनंत अग्नी मागता पल्लवीबाई देंपो हांचे कडेन तांणी पल्लवीबाई बुयांव हांचे कडेन तांणी श्रीनिवास बाब देंपो हांकां तुमच्याय घरांत पल्लवी आनी तांच्याय घरांत पल्लवी हो आनीक एक आयोग बाबा देंपो हांकां मानचिन्ह आनीक फुलांनी कृतज्ञताय उक्तावची मागता बाय मंडवी बुयांव संस्गिरी हांचे कडेन तांणी सुभाष बाब फळदेसाय
हांकां फुलां आनीक मानचिन्ह भेटोवन कृतज्ञताय उक्तावची. बाब ग्रंथीक बुया हांचे कडेन मागता. तांणी आमदार विजय बाब सरदेसाय हांकां फुलां आनी मानचिन्ह भेटोवचें. पल्लवीबाई तुजे कडेन परतून मागता राजेंद्र बाब तालक हांकां मानचिन्ह आनीक फुलां भेटोवचें. आनीक बाय मांडवी हाजे कडेन परतून मागता. ताणें बाब सुशांत कोकळकर हांकां फुलां आनीक मानचिन्ह भेटोवचें. उपचारीक कार्यावळ हांगा सोंपता. सगळे प्रायोजक रवींद्र भवन, कला आणि संस्कृती खातें, गोवा कोंकणी अकादमी, गोवा टुरिझम कॉर्पोरेशन, त्याच प्रमाणे डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी, डेम्पो, व्ही रिसायकलिंग, TJSP बँक, त्याच प्रमाणे कामधेनू आणि होमवर्क ह्या सगळ्या प्रायोजकांक आमी चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. माचे वेले सगळे मानेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि उपचारीक कार्यावळ हांगा सोंपोवन आतां रोखडेंच सांस्कृतीक कार्यावळ, संगीताची कार्यावळ मुखार वतली. ताची सगळीं सुत्रां हांव म्हजो इश्ट आणि गोंयांतलो एक नामनेचो आघाडीचो सूत्र संचालक पंकज बाब नमशीकराचे कडेन सोंपयता. मागता सिद्धनाथ बाब बुया हांचे कडेन. तांणी सभागृहांत हजर आशिल्ले आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो हांकां फुलांनी येवकार दिवचो. त्याच प्रमाणे ज्ञानपीठ पुरस्कारान सन्मानीत भाई मावजो आमचे मदीं आसात, तांकांय बी फुलांनी येवकार दिवचो. आणि नामनेची सिने तारका आणि गोंयची एक लोकप्रिय ज्यांच्या काळजांत कोंकणीचो मोग सदांच आमकां आयज मेरेन दिसत आयला, ज्यांच्या उलोवपांतल्यान, ज्यांच्या भासाभाशेंतल्यान, ज्यांच्या मुलाखतींतल्यान, ती वर्षा बाय उसगांवकर हांकांय बी फुलांचो येवकार. आणि फुडले सुवातेर तुमच्या मुखार पंकज बाब नमशीकर. समेस्तांक नमस्कार आणि माय मोगाचो येवकार. गोंय शाहीर उल्हास भैया हांच्या जिवनाचेर एका परस एक अजरवर्शी गितां जी तुम्ही सुरवेक आयकली आणि मागीर हळूहळू करता करता ज्या गितांनी आमकां प्रत्येक मनशाक आपलोसोच केलो, ज्या प्रत्येक तांच्या सुरान, प्रत्येक तांच्या गितान, प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजांत एक उबरबायेचें वेगळें घर बांदलें, तें म्हळ्यारच गोंय शाहीर उल्हास भैया. ते गोंयची काळजां एकठांय करपाक पावले. आमचो भावचार तांणी बांदून दवरलो आनी म्हणूनच आयज व्हडा काळजान, व्हडा उमेदीन मिरयतात की आमी गोंयकार. अशीच एक परस एक सुंदर गितांची कार्यावळ, ज्या कार्यावळीक तुमी मोठ्या उमेदीन जमल्या, तुमचे सगळ्यांचे परतून एक फावटी बुयांव थिएटर्स वतीन हांव पंकज नमशीकार माया मोगान तुमकां सगळ्यांक मान मागून येवकार दिता. गोंय शाहीर उल्हास भैया हांणी आपल्या प्रत्येक कार्यावळीन आमच्या सारके कितलेशेच भुरग्यां एकठांय पुंजावन तांकां वेगळे वेगळे माचयेर हाडपाचो सुंदरसो प्रयत्न केलो. आनी ताचेंच फळ म्हणून आयज कितलेशेच आमचे युवा कलाकार गोंयची माती, गोंयची राखण करपी, गोंयचो स्वास आनी मागीर गोंयचें संगीत साता समुद्रा पलतडीन व्हरपी अशे कितलेशेच गायक कलाकार ते निर्माण करपाक पावले. उल्हास भैया हांची कितलीशीच गितां आयज आमी वचत थंय आयकतात. हातूंतलींच कांय वेंची गितां आयज तुमच्या सेवेक आमी घेवन आयल्यात. आनी गावपी कलाकार एक परस एक आसात जाणें सबंद गोंयचें नांव देशाचेर व्हेलें, देशा भायर व्हेलें. आनी आतां ह्या सुंदर अशा संगीतमय कार्यावळीक सुरवात करता आसतना उल्हास भैया हांचें सुंदर अशें एक कोंकणी कातार, कोंकणी गीत जाका वेगळो साज आसा, जें ओरिजिनली गायला नेफी बाय रोड हाणें. आनी आतां ह्या माचयेर तुमकां सगळ्यांक, तुमचे सगळ्यांची मनां जिखपाक, तुमकां तालार धोलोवपाक येता गोंयची नामनेची आनी प्रख्यात अशी कोंकणी गायिका, जी एक न्ही, दोन न्ही, तीन न्ही, चार न्ही, तर एकूण 17 भासांनी गावंक शकता अशें तुमचें आमचें मोगाचें. एक फावटी जोरदार ताळी ताका जावनी. येता तुमच्या सेवेक बाय सोनिया सिरसाट. हा
16 वर्साचे तुझे फाटल्यान बिरे चेड्याचे ते म्हणटात पेंड माझ्या काजराचे नारी बाबा हांव काजार जावपाचे हांव आंकवार चेड 16 वर्साचे तुझे फाटल्यान बिरे चेड्याचे ते म्हणटात पेंड माझ्या काजराचे नारी बाबा हांव काजार जावपाचे नारी बॉयज रस्त्यार चलताना नोकरी दागुयता चेड्याक पळोवन घागरो फुलयता रस्त्यार चलताना नोकरी दागुयता चेड्याक पळोवन घागरो फुलयता मोठ्यान आसून ताका बोलयता पेण हालोवन दोलोवन आंकवार काजरांक उडायता हांव आंकवार चेड 16 वर्साचे तुजे फाटल्यान बिरे चेड्याचे ते म्हणटात पेण म्हज्या काजराचे नारी बाबा हांव काजार जावपाचे हांव आंकवार चेड 16 वर्साचे तुजे फाटल्यान बिरे चेड्याचे ते म्हणटात पेण म्हज्या काजराचे नारी बाबा हांव काजार जावपाचे कॉलेजीन भोंवन सादतले मुजे दीस चेड्यांक पळोवन मागताले तांचे किस कॉलेजीन भोंवन सादतले मुजे दीस चेड्यांक पळोवन मागताले तांचे किस प्रोफेसर म्हणटाले मॅडम वॉट इज दीस बोमाव करून प्रिंसिपल बरोवन केले म्हाका डिसमीस हांव आंकवार चेड 16 वर्साचे तुजे फाटल्यान बिरे चेड्याचे ते म्हणटात पेण म्हज्या काजराचे नारी बाबा हांव काजार जावपाचे हांव आंकवार चेड 16 वर्साचे तुजे फाटल्यान बिरे चेड्याचे म्हणटात पेण म्हज्या काजराचे नारी बाबा हांव काजार जावपाचे नारी बाबा हांव काजार जावपाचे नारी बाबा हांव काजार जावपाचे एक फावटी जोरान थाय जावपाक जाय गायताले आमचे नामनेची प्रख्यात गायिका बाय सोनिया शिरसाट इश्ट अशे तरेन एका परस एक स्वर आमकां उल्हास समान दिले ताणें फकत कोंकणी समान भितर कोंकणी वांगडाच किरिस्तांव समाजाकूय सामको बांदून दवरलो कारण भासूच तितली सुंदर आमची आनी जेन्ना जेन्ना गोंय शाहीर उल्हास बाब एखादी चाल बांदताले घडये तांकां दिसता आसतलें की हो समाज जो आसा ह्या समाजाक एकठांय जर बांदून दवरपाक जाय जाल्यार खंयचे स्वर तांकां भावतले खंयची चाल तांकां भावतली आनी म्हणूनच देवाक सुद्दां ताणें होरयतना कितलींशींच गितां रचलीं जी गितां फकत कोंकणी मनशाकच एका चारान बांदून दवरपाक पावली हिंदू वांगडाच क्रिस्तांव समाज सुद्दां आपलोसोच करपी आमचो गोंय शाहीर उल्हास भोयाव हांचें एक 1000 वर्षें गीत येता तुमचे मुखार सादर करपाक तांचोच पूत एक फावटी जोरदार ताळ्यांनी परत एक फावटी आफोया सिद्धनाथ भुया होंका हें गीत खरें म्हणल्यार आज लॉरी ट्रावोसो गावपाचो आशिल्लो तुमच्या मुखार पूण ताका आनी एक शो आशिल्ले कारण कार्निवालाचो तो ताका वचचें पडलें मनशाच्या मोगा पासो रोगो तुवें वारोयले पूण मनशांनी खुरसार दोनिया मरण तुका फॉर्मायले काट्याचे कोपेल देवा माथ्यार तुज्या दवरले
जेजू क्रिस्ता पुत्र देवाच्या मन रोषणारा स्वर्ग संसाराच्या जेजू क्रिस्ता पुत्र देवाच्या मन रोषणारा स्वर्ग संसाराच्या जुल्म तुवें घेतलोय गोट्यान गोरवाच्या उपद्रे कश्ट सोंसले आंगणान पिलाताच्या जुल्म तुवें घेतलोय गोट्यान गोरवाच्या उपद्रे कश्ट सोंसले आंगणान पिलाताच्या स्वताक लागून प्राण सोडलोय दोंगरार कालवारीच्या स्वताक लागून प्राण सोडलोय दोंगरार कालवारीच्या जेजू क्रिस्ता पुत्र देवाच्या मन रोषणारा स्वर्ग संसाराच्या संसाराक या पेटला उजो पानकाचो काल दोनया आशिर्वाद तुजे कुर्बेचो संसाराक या पेटला उजो पानकाचो काल दुनिया आशिर्वाद तुझे कुर्बेचो पयस कोर देवा पयस कोर काळूक संसाराचो पयस कोर देवा पयस कोर काळूक संसाराचो पयस कोर देवा पयस कोर काळोख गोंयकारांचो देव बरें करूं. अशीं कितलींशींच गितां आयज परत एक फावटी आमच्या काळजांत घर करून आसात. सप्तस्वरांचो श्रृंगार एका खंयच्या गिताक कसो चडोवचो हें गोंय शाहिरांक बेस बरें जमलें. मागीर तीं गितां ल्हान भुरग्यां पासून जाणट्यांक कशी आवडटलीं हेंय ताणें पळयल्लें. गोंय शाहिराचे उपाट मोग करपी फकत गोंयकारच न्हय तर ज्या ज्या वाठारांत कोंकणी भास उलोवपी कोंकणी मनीस आसा त्या प्रत्येक वाठारांत गोंय शाहीर उल्हास भवनाचेर मोग करपी लोक आमकां आजुनूय मेळटात. गोंय आनी मंगळूर हांचें नातें सामकें लागींचें आपलेशेंच नातें. आनी मागीर अशेंच एक फावटी संमेलनाक गेल्ले कडेन गोंय शाहिरांक
एक चॅलेंज आशिल्ली मंगळुराच्या शारांत हें गीत रचपाची. आनी मागीर त्या सपनांत त्या चलयेक पळयता पळयता ताणें सुंदरशें गीत रचलें आनी त्या गिताक सप्त सुरांचो साथ चडयलो. आनी मागीर तेंच गीत जल्माक आयलें, जें गीत तुमी आमी आजुनूय केन्ना केन्ना टायम मेळटा तेन्ना गुणगुणटात आनी मजा घेतात. मंगळुराच्या शारान हें गीत आनी ह्या सुंदरशा गिता वांगडा तुमकां सुंदर असो नाचय पळोवंक मेळटलो. आनी नाच करपी सादर करपी भुरगीं आसात कोंकणी भाशा मंडळ संचलीत रवींद्र केळकार ज्ञानमनाची भुरग्यां. एक फावटी जोरदार ताळी खबरवाच्या भुरग्यांक जावची. आनी हें गीत सादर करपा येतात गोंयची 2 नामनेची प्रख्यात गायक आसा लक्ष्मण नायक आनी एक सांगाताक तांच्या गायिका बिंदिया वस्त नायक. मंगळुराच्या शारा एक चेडू देखिला, मंगळुराच्या शारा एक चेडू देखिला, काळजार म्हजे लागे जाता म्हणून ताणे सांगिला, काळजार म्हजे लागे जाता म्हणून ताणे सांगिला. गोंयकार एक चेडो हांवें देखिला, गोंयकार एक चेडो हांवें देखिला, काळजार म्हजे लागे जाता म्हणून जुरा मेकिला, काळजार म्हजे लागे जाता म्हणून जुरा मेकिला. मंगळुराच्या शारा तांबडी साडी तांबडी चोळी केसां मोगरे हळ्ळी, मूर्त तुजी गोंयकारा म्हज्या मनान घुली. अगो तांबडी साडी तांबडी चोळी केसां मोगरे हळ्ळी, मूर्त तुजी गोंयकारा म्हज्या मनान घुली. निळश्या दोळ्यां तळ्यान तुज्या साळका परमळ फुल्ला, निळश्या दोळ्यां तळ्यान तुज्या सारका परमळ फुल्ला, साळका परमळ फुल्ला, साळका परमळ फुल्ला. मंगळुराच्या शारा एक चेडू देखिला, मंगळुराच्या शारा एक चेडू देखिला, काळजार म्हजे लागी जाता म्हणून ताणे सांगिला, काळजार म्हजे लागी जाता म्हणून ताणे सांगिला. गोंयकार एक चेडो हांवें देखिला, गोंयकार एक चेडो हांवें देखिला, काळजार म्हजे लागी जाता म्हणून जुरा मेकिला, काळजार म्हजे लागी जाता म्हणून जुरा मेकिला. मंगळुराच्या शारा तुका पळून मन म्हजें जाला आयज पिशें, गुपीत म्हज्या मनांत तुळें तुका सांगू कशें. आगो 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 तुका पळून मन म्हजें जाला आयज पिशें, गुपीत म्हज्या मनांत तुळें तुका सांगू कशें. मंगळुराच्या फुला तुजो मोग म्हाका जाला, मंगळुराच्या फुला तुजो मोग म्हाका जाला, मोग म्हाका जाला, अगो मोग म्हाका जाला. मंगळुराच्या शारा एक चेडू देखिला, मंगळुराच्या शारा एक चेडू देखिला, काळजार म्हजे लागी जाता म्हणून ताणे सांगिला, काळजार म्हजे लागी जाता म्हणून ताणे सांगिला. गोंयकार एक चेडो हांवें देखिला, गोंयकार एक चेडो हांवें देखिला, काळजार म्हजे लागी जाता म्हणून जुरा मेकिला, काळजार म्हजे लागी जाता म्हणून जुरा मेकिला. मंगळुराच्या शारा
आमी जाऊया सुखान संसार करूया गोंय आणि मंगळुराचे नाते आमी जोडूया काजार आमी जाऊया सुखान संसार करूया गोंय आणि मंगळुराचे नाते आमी जोडूया मोगा मंगळूरकारा मोगा गोंयकारा 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 काय बरी गोड आमची भुरगीं म्हाका दिसता की ह्या भुरग्यां खातीर इतल्यो ताळयो तरी वाजपाक येस अशे तरेन उल्हास मामान गोंय आनी मंगळुराचें नातें घट्ट जोडलें ह्या सुंदर नाचा खातीर ताळयो आमी दिल्योच पण हांव मागतां टिचर सिनारी राव राव वचनाका भायर राव वचनाका ल्हान ल्हान भुरग्यांक वांगडा दवरून हो सुंदर नाच शिकोवप सोंपें काम न्हय तें कठीण काम सामकें सोंपें करपी तांची टिचर जाणा तुमी कोण ती सिनारी टिचर तुमी येयात आनी मागता पल्लवी बुया हांचे कडेन तांणी एक अपुर्बायेची भेटवस्त तांकां आमचे कडेन भेटोवची हे दिसांनी तुम्ही पळयतात गोंय शाहीर उल्हास भैया हांकां याद करपी ही सुंदर अशी संगीताची कार्यावळ उपाट संगीत भरिल्ल्या सभाघरा भितर कितलेशेच आमचे जाणकार आसात कितलेशेच संगीत मोगी आसात संगीत प्रेमी आसात तशें पळोवंक गेल्यार उल्हास मामान कितलींशींच गितां गायलीं पूण सगळींच गितां घेवप शक्य नाशिल्लें म्हणून वेचीक अशीं गितां आयज तुमच्या सेवेक आमी घेवन येतात गोंय शाहीर उल्हास भैया हांणी प्रत्येकाक आनी प्रत्येक गोंयकाराक खास करून कोंकणी मनशाक स्फूर्त दिवपी अशीं कितलींशीं गितां रचलीं तातूंतलेंच एक गीत आनी ह्या गिताक खूब आनी खूब उपाट मोग वचत थंय मेळत गेलो इतल्या वर्सां उपरांत सुद्दां त्या गिताचेर मोग करपी अपुर्बायेची आमची सुपुली भुरग्यां हें गीत तुमच्या मुखार आतां सादर करपाचें आसात रंगी कपडे परिधान करून आयिल्लीं अपुर्बायेची भुरगीं आसात मडगांवचे मनोविकास स्कुलाची हांव एक फावटी जोरदार ताळी ह्या मनोविकास स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर मागता सादर जाता तुमच्या मुखार फुडलें गीत खोशेन उर्बेन गायता आमी Thank you.
सुंदर अप्रतिम ह्या गिता खातीर आनीक मातशें जोरान ताळ वचपाक जाय. होच आमचो फुडार, होच आमचो परमळ. अपुरबायेच्या ह्या भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान हे स्वर आयकतकच मन सामकें धादोस जाता आनी उल्हास माम लेगीत खूब आनी खूब खोशी जालो आसतलो. इश्टरां हांव मागतां ह्या वेळार सिद्धनाथ भुंय हांचे कडेन तांणी ह्या भुरग्यांक अपुरबाय करची आनीक तांचे टिचर्स जर आसत लागीं तांणी माचयेर येवचे आनी ल्हानशी भेटवस्त आमचे कडेन स्विकारची. ही आशिल्ली आमची अपुरबायेची मनोविकास स्कुलाची अपुरबायेची भुरगीं. गोंय राखपाक आसत, गोंय राखपाक आसत ज्या मनशान आपलें सबंद आयुश्य दिलें त्या म्हणल्यारच आमचे गोंय शाहीर उल्हास भुंय. एका बरसी गितां ताणें रचली आनीक ती गितां गावन सबंद गोंयकाराक गोंयकार म्हणून जागे करपाचें काम ताणें केलें. इश्टागतीचे कितलेशेच पूल ताणें बांदले आनी तेंच अप्रूप म्हळ्यार आयजय आमी तें दायज पळयतात सांबाळून दवरिल्लें. उल्हास मामाच्या घराची आनी सबंद कुटुंबाची एक खासियत म्हळ्यार तांच्या घरांत सदांच आमकां सगळ्यां खातीर उक्ती. ताणें जात पळयलो ना, धर्म पळयलो ना, फक्त कोंकणी मनीस, आपलो मनीस हेंच ते वळखताले. आनी म्हणूनच केन्ना केन्नाय आमकां जी संद मेळ्ळी तांच्या वांगडा काम करपाची, तांच्या वांगडा खंय तरी एका कोनशाक उबे रावन कोरस तरी म्हणपाची, आनी आज प्रत्यक्षांत तांच्याच ह्या भव्य दिवसा दिसाक आमकां ह्या माचे वयल्यान तांचीच गितां गावपाची परत एक फावटी संद मेळटा. इश्टान गोंयचे नामचे कितलेशे कलाकार आयज तुमी पळयले, पूण एक अशा कलाकाराक फुडलें गीत गावपाक आफयता जो कलाकार एक ह्याच गोंयच्या मातयेचो कलाकार, नीज कोंकणी कलाकार, आमचो एक अस्सल क्रिस्तांव भाव, जाणें उल्हास मामाचेर खूब आनी खूब उपाट मोग केला. तांची कितलींशींच गितां, कितलींशींच कातरां अजून ते गायतात. भुरगेपणा सावन तांकां गीत आनी कातरां रचपाची आनी ती गावपाची उपाट उमेद. तांचे गांवांत जावपी कितलेशेच तियात्रांनी ते गायतात. कितलींशींच तियात्रां आनी कितलींशींच गितां तांणी पालकार हाडल्यात. सुमार 2 वर्सां फाटीं गोंय सरकाराचो कल्चरल अवॉर्डूय तांकां फावो जाला. हें सबंद करता करता सुमार 38 वर्सां देना बँकेन नोकरी ते करताले आनी नोकरी केल्या उपरांत आतां रिटायर्ड जाल्यात. आनी रिटायर जाल्या उपरांत फक्त आनी फक्त गीत आनी संगीतच तांच्या काळजांत आसा. आनी अशा एक सुंदर अशा व्यक्तीच्या आवाजांतलें कातार आमकां गायकूंक मेळटा तें म्हणजे बाब एंथनी सेन. मागता एक फावटी जोरदार ताळी तांकां दिवया. मालकार आफयता बाब एंथनी सेन हांकां. मोगल इश्टांनी चड खोस भोगता सांगूंक आयज आमच्या उल्हास बाबुयांच्या वाडदिसाक आमचे मोले ना, पूण ताचो वावर सदांच जिवो उत्तलो. 1979 वर्साक म्हाका भाग मेवलें ताच्या तियात्रान हांगा न्हीद ना ह्या तियात्रान हांवूय गितां गायतालो. तर खूब आनंद भोगता आयज हें ताचें गीत गोंयची माती तुमच्या मुखार दवरूंक. तर हें गीत हे भाशेन वेता. ही मनशां आमची माये मोगाची, ही भूंय आमची ही गोंयची माती. ही मनशां आमची माये मोगाची, ही भूंय आमची ही गोंयची माती. ही मनशां आमची माये मोगाची, ही भूंय आमची ही गोंयची माती.
कुर्चेच्यो वाजतात गाठी वाजतात गाठी देवळा भितर दिवल्यो वाती दिवल्यो वाती कुर्चेच्यो वाजतात गाठी वाजतात गाठी देवळा भितर दिवल्यो वाती दिवल्यो वाती एकवट राखता सगल्यो जाती सगळ्यो जाती ही गोंयची माती ही गोंयच्या आमची माये मोगाची ही भूंय आमची ही गोंयची माती त्या मनाचे आमी गोंयकार आमी गोंयकार दारार मारतू केदे वखदार केदे वखदार उक्त्या मनाचे आमी गोंयकार आमी गोंयकार दारार मारतू केदे वखदार केदे वखदार केन्नाच काडल्यो ना कसल्यो कोती कसल्यो कोती ही गोंयची माती गोंयची माती ही मनशां आमची माये मोगाची ही भूंय आमची ही गोंयची माती आतां गोंयां कितें घडटा कितें घडटा कोण कोणाचो खून करता खून करता आतां गोंयां कितें घडटा कितें घडटा कोण कोणाचो खून करता खून करता गोंयकार गोंयकार खात घेता खात घेता ही न्हय रे रीत आमची ही मनशां आमची माये मोगाची ही भूंय आमची ही गोंयची माती ही गोंयची माती ही आवय आमची ही आवय आमची ही कोंकणी माती एंथनी बाबाक आनीक फाटी जोरान ताजो पावचा फुरबायचे एंथनी बाब खूब आनी खूब देव बरें करूं. देव बरें करूं असोच म्हाका सुदी एक जत्रा आसा लुईस बाब जर आसा चिखालीचो लुईस बाब आमचे थंय आसा जाल्यार तुमी कृपया चेअरमॅनाच्या ऑफिसान मातशें वचचें लुईस पारफून चिखालीन इश्टानो कितलो सुंदर प्रवास हो जेजू क्रिस्ता म्हणटा म्हणटा देवा म्हज्या देवा आनी मागीर कितलींशींच प्रेम गितां अशें करता करता गोंय शाहिरी उल्हास माम प्रत्येकाच्या काळजांत अजुनूय घरगून रावले कोंकणी वांगडाच कांय मराठी गितां ताणें सुंदर रचलीं आनी अशेंच एक अप्रूप अशें सुंदर अशें मराठी गीत आतां आमकां आयकूंक मेळटा हांव हें सुंदर गीत गावपाक गोंयची नामनेची गायिका जाणें कितलींशींच इनामां जोडल्यात आनी कितलींशींच गितां ताणें रचल्यात स्वताक गायलात आनी कितल्योश्योच मैफली तें गायता उल्हास भोय हांच्या वांगडा कितलींशींच कार्यक्रम करपाची संदय ताका तेन्ना फावो जाली आनी आयज ह्या माचयेर तांचेंच सुंदरशें गीत गावपाक येता बाय गौतमी हेदे बांबोळकर माझे वडील
खूब आनी खूब दिनवास तुमच्या जोरदार ताळयांक अपुर्बायेचे आमचे गौतम बाब हेदे इश्तानो गोंय शाहीर उल्हास बुयांव ताजे उपरांत मागीर तुमकां पळयलें की सिद्धनाथ बुयांव तांची लिगसी फुडें व्हरता हें इतल्यारच थांबना करता करता तिसरी पिढी आतां मुखार सरपाक लागल्या आनी ती मुखार सरूं ना ती वयरूय पावल्या ऋत्विक बुयांव कितलो सुंदर असो प्रवास हो आतां जें तुमी गीत आयकलें त्या गिताक सादारण वयाच्या 14व्या वर्सार गोंय शाहिरान ह्या गिताक चाल लायिल्ली हें गीत गायतना तांची घरकान्न म्हणजे निलाबाई बुयांव भितर आसा आनी ती पयलींच्यो यादी कितल्योश्योच चाळीत बशिल्ली आनी सहज चालता ताका दिसलें की हें गीत आसा पळय तें त्या टायम बरयल्लें आनी कितें जालां आसतलें त्या गितांतल्यान आजूय तें गीत तितलेंच गोड आसा तितलेंच सोबी आसा आनी मागीर तें आनीकूय सोबीत जालें जेन्ना आमच्या गौतमीन गायलें कितलेशेच नामनेचे प्रख्यात प्रस्तावित अशे गायक कलाकार मुखार बशिल्ले आसात तातूंत भितर आसात नामनेची गायिका बाय शकुंतला भरणी तांकांय खूब खूब दिनवासतात आमी तांचो आवाज आमी आयकलो आमच्या गितां भितल्यान आनी आतां एक अशें गीत जें गीत वाजयता वाजयता कशें गावंक शकता आनी कितलें सुंदर जाता हें प्रत्यक्षांत तुमकां पळोवंक मेळटा गायता गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांचो नातू ऋत्विक बुयांव थँक्यू तर वाशिल्लो ऋत्विक बुयांव अनेक फाटी जोरदार ताजोबाक जाय ऋत्विक बुयांव हाजे स्वताचे बँड आसा आणि कितल्योश्योच मैफली तो गाजयता सदां डेली सामको तो बिजी आसता आनी आयज आपल्या आजोबाच्या यादीन ताणें इतल्या उमेदीन हें गीत गायलें खूब आनी खूब ताका आशिर्वाद मेळून ताजो फुडलो जो प्रवास आसा खूब सुखमय जावचो आनी अशेंच नांव जोडीत रावतले बुयांक आमी सदांच तुज्या वांगडा आसात इश्तानो कितली सुंदर सांजवेळ ही आमी जेन्ना चान्न्याच्या राती गीत शूट करताले किंवा गायताले रेकॉर्ड करताले तेन्ना कितलेशेच लोकांनी उपाट मोग दिलो तातूंतलेच ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ गायिका जाणी सदांच आमकां आशिर्वाद दिल्यात रजनीताई ठाकूर आमचे आसात तुमकां खूब आनी खूब धन्यवाद आनी नमन राजेश मडगांवकर हांगा आसात तांचो आवाज तुमी आयकलो अशे कितलेशेच गायक जे मुद्दाम प्रेक्षकां मदीं बसून ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेतात फुडलें अशें गीत
ज्या गितांक प्रत्येकाक लग्न जावपाची सुरूच लागली आनी मागीर हें गीत इतलें फामाद जालें वता थंय तें गीत मनीस गावपाक लागले कार्यावळींनी सादर जावपाक लागलें आनी आयज ह्या माचयेर हेंच गीत घेवन येता गोंयच्या तियात्र पालकावेलो एक असो मनीस जो मनशाचें नांव घेना फुडें आंगार सामके काटे जातात तो कातोरीस तो तियात्रीस तो गीत रचणारो ताणें कितलींशींच तियात्रां गाजयल्यात आनी गाजयत आसा नांव घेना फुडें ताळयांचो पावस पडपाक जाय येता तुमच्या समकार प्रिन्स जॅकब पंदडी लग्नाक वेता कोशेचो वज्रो तोंडान हाचरो मोवाली वोटार गिता बाबा णवलो नांव म्हजें साजरो पंदडी लग्नाक वेता मोलान हाचरो कोशेचो वज्रो मोलाली वोटार गिता सोबीत वोटाची वकल मोगाची पिशेंतीचे लायतात दोळे फुलूक आशेता लजेन बावता गळ्यांतले साळका कळे सोबीत रुपाची वकल मोगाची पिशेंतीचे लायतात दोळे फुलूक आशेता मदेन लजतात गळ्यांतले कोळे बऱ्याचे चोळ्याचे सोंपतेले माटवान लोकांचे नगरे कविता बाबा नांव पंदडी लग्नाक वेता कोशेचो वज्रो तोंडान हाचरो मोवाली वोटार गिता काळजातल्या कानात फुले वकलेच्या पायात भांगराच्यो काकऱ्यो लयजन पळय पळतात कोले पलतडच्या वाड्यात कवारी वाजता वकलाच्या कानात फुले वकलेच्या पायात भांगराच्यो काकऱ्यो लयजन गातामशे पले वल्लय गातारया आतां बेगीन पावया पोटांतली मुदी दिता हांव बाबा णवलो नांव म्हजें साजरो पंदडी लग्नाक वेता म्हणा न्हू म्हाज्या सांगाताक तुजेचो वज्रो तोंडान हाचरो मोवाली वोटार गिता हांव बाबा णवलो नांव म्हजें साजरो पंदडी लग्नाक वेता कोशेचो वज्रो तोंडान हाचरो मोवाली वोटार गिता हांव बाबा णवलो नांव म्हजें साजरो हांव बाबा णवलो नांव म्हजें साजरो आनेक पावटी लग्न जावया वाजय रे वाजय आनेक पावटी लग्न सोबीत रूपाची पलन
वदलेच्या पांयाक भांगराच्यो काकऱ्यो लोचन गातांचे पोले पलतडच्या वाऱ्याक सुवारी वाजता काळजाच्या कानान फुले वदलेच्या पांयाक भांगराच्यो काकऱ्यो मालन गातातात तोले वल्लय गाताया आता बेगीन पावया आओ बाबा नो नाव म्हणजे सासर आओ बाबा नवरा नाव म्हणजे सासर अशीच एका परस एक सुंदर गितां रचली आणि प्रत्येक मैफलींनी हाचे परस चड ताळयो मेळटा अश्यो मैफली सादर करपी आमच्या गोंय शहर उल्हास भुंयार एक फावटी जोरदार ताळी जावपाक जाय प्रिन्स जगबा खातीर प्रिन्स बाब हांचें सामकें लागींचें बरेपण आसा आमच्या भुंयां घराब्या कडेन आनी तेंच तांणी राखून दवरलां देखूनच ते मुद्दाम आयिल्ले एक तरी कातार ह्या समयाचेर आपल्याक गावपाकच जाय आनी शृंगारीक सामको तांचो रस पळोवपाक मेळ्ळो आमकां दिनवास आनी खूब दिनवास तुमकां प्रिन्स बाब जॅकब इश्टानो इतलीं गितां गायतकच एक गीत तुमच्या मनांत अजुनूय याद जालां आसतलें आनी मागीर तेंच गीत तुमच्या मनांतलें गीत सादर जाता तूं मोडत मोडत चलतना तूं मोडत मोडत चलतना तुजो वाऱ्यार पदर थालतना तूं मोडत मोडत चलतना तुजो वाऱ्यार पदर थालतना मोडत मोडत चलतना तुझो वाऱ्यार पदर थालतना तू मोडत मोडत चलतना तुझो वाऱ्यार पदर थालतना तू मोडत मोडत चलतना तुझो वाऱ्यार पदर थालतना तुझी पांयांतली आयकून पांयजणां म्हज्या काळजाक लागतात यातना तुझी पांयांतली आयकून पांयजणां म्हज्या काळजाक लागतात यातना तू तिरपी नदर मारता गो तू तिरपी नदर मारता गो म्हज्या काळजाक घाय जाता गो तू तिरपी नदर मारता गो म्हज्या काळजाक घाय जाता गो तुका लागून कितले जाणां तुका लागून कितले जाणां म्हाजी न्हीद पडना तू योगमोगा तू योगमोगा तू योगमोगा तू योगमोगा तुका वर्सा बाये सोळा गो
तुका वर्सा बाये सोळा गो कितल्या जाणांचो जीव लागला गोळा गो तुका वर्सा बाये सोळा गो कितल्या जाणांचो जीव लागला गोळा गो काजारी तुजेर भायल्या गो तांच्या बायलांनी धीरच सोडला गो कितले काजारी तुजेर भायल्यात गो तांच्या बायलांनी धीरच सोडला गो तू योग मोगा तू योग मोगा तू योग मोगा तू योग मोगा हाँ मोटरसायकल पायलट गो हाँ मोटरसायकल पायलट गो तुझ्या मोगाचो बायेला पीट गो हाँ मोटरसायकल पायलट गो तुझ्या मोगाचो बायेला पीट गो तुझो मोग काळजान रिगला गो तुका राणी म्हजी करता गो तुझो मोग काळजान रिगला गो तुका राणी म्हजी करता गो तू योग मोगा तू योग मोगा तू योग मोगा तू योग मोगा योग 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 आईले 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 हांव तुजे बरोबर येता रे तू सिनेमाक म्हाका व्हर रे हांव तुजे बरोबर येता रे तू सिनेमाक म्हाका व्हर रे हांव सिनेमाक तुका व्हरता गो बॉक्साची तिकीट काडटा गो हांव सिनेमाक तुका व्हरता गो बॉक्साची तिकीट काडटा गो बॉक्साची तिकीट काडटा गो हय हो तो म्हजेर जळटा गो हांव बॉक्साची तिकीट काडटा गो पूण हो तो म्हजेर जळटा गो तू योग मोगा तू योग मोगा हांव आयले मोगा हांव आयले मोगा तू योग मोगा तू योग मोगा हांव आयले मोगा हांव आयले मोगा तू योग मोगा तू योग मोगा हांव आयले मोगा हांव आयले मोगा तू योग मोगा तू योग मोगा हांव आयले मोगा हांव आयले मोगा ह्या सबंद कार्यावळी भितर गीत आसा संगीत आसा पूण नाचय तितलेच सुंदर जाल्यात तुमी सुरेख नाच पळयलो तो आशिल्ली आमची अपुरबायची भुरगीं विद्याभवन कोंकणी शाळेची ताजे उपरांत मनोविकासाच्या भुरग्यांनी कितलें सुंदर गीत गायलें आनी आतां अजून एक सुंदर नाच तुमकां पळोवंक मेळटलो आनी ताच्या सांगाताकय एक सुंदर अशें गीत आनी गितान आपलो गोड आवाज दिला परतून फावटी तुमच्या मुखार बाय गौतमी हेदे आनी तांकां सांगात तितले बाब प्रद्युम्न प्रभुदेसाय आनी वांगडाच अपुरबायच्या भुरग्यांचो डान्सय तुमकां पळोवंक मेळटलो योग तो मांडार चंद्रिमेला मळबात हसत नाचत गाऊया आम्ही मोगाचे कातात हसत नाचत गाऊया आम्ही मोगाचे कातात यो रे तू मांडार चंद्रिमेला मळबात हसत नाचत गाऊया आम्ही मोगाचे कातात हसत नाचत गाऊया आम्ही मोगाचे कातात पुनवेची रात गो घुमटा वाजवता घुमटाचा ताल चेडवा नाचवता पुनवेची रात रे घुमटा वाजवता घुमटाच्या तालार चेडे नाचता यो रे तू बेगीन यो म्हज्या गोपा तू रे म्हजो मोगी हांव गो तुजो जोगी यो रे तू मांडार चंद्रिमेला मळबात हसत नाचत गाऊया आम्ही मोगाचे कातात हसत नाचत गाऊया आम्ही मोगाचे कातात चान्न्याची रात गो धालो खेळूया धालाच्या मांडार जागो जागोया संन्याची रात रे धालो खेळूया धालांच्या मांडार जागो
यो म्हज्या गोपा तू रे म्हजो मोगी हांव गो तुजो जोगी यो रे तू शेतान सूर्य आयला मळबात नाचत गायत जागोया सगळो हो संसार नाचत गायत रागोया सगळो हो संसार कुदळ खोरे घेऊन आम्ही शेत खणूया आमाचे सारे घालून मोत्या पिकोया कुदळ खोरे घेऊन आम्ही शेत खणूया आमाचे सारे घालून मोत्या पिकोया माथ्यार वत आनी हातात खोरे बैलांचे जोत आमचे नागरूंक बरें माथ्यार वत आनी हातात खोरे बैलांचे जोत आमचे नागरूंक बरें माथ्यार पाटे हातात खोरे घाल गो उदकू माथ्यार पाटे हातात खोरे घाल गो उदकू दंडी करिया शेताची राजसातेली भाताची दंडी करिया शेताची राजसातेली भाताची या 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 तीन सांजांनी आम्ही आता घरा वचूया चुट्टाच्या खोपीत पंटी पेटोया चुट्टाच्या खोपीत पंटी पेटोया पंटेच्या उजवाडात रात जागोया 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 सुंदर गीत आणि अपुरबाईचो सुंदर असो नाच करपी आमची अपुरबाईची विद्याभवन कोंकणी शाळेची भुरगीं एक फावटी जोरदार ताळी अपुरबाईच्या भुरग्यांक जावपाकच जाय इश्टानो ही सांज वेळ तुमच्या उपरांत आनीक सुंदर जाल्या खूब आनी खूब उठून दिसता सजून दिसता तुमचे आशिर्वाद तुमचो शुभेच्छा आमकां सदांकाळ मेळच्यो हीच भावना हीच अपेक्षा आमकां जायत्या लोकांनी आदार दिला तांची नांवां घेवप आमचें कर्तव्य आसा हाजे म्हाका जायतीं गितांय उरल्यात पूण सगळ्यांत पयलीं हांव उपकाराचें उलोवप करचे पयलींच तांचे सगळ्यांचें नांव घेता तें म्हणजे आमकां सबंद ह्या कार्यावळीक आदार दिवपी आमचें गोंय सरकाराचें कला आनी संस्कृती खातें तांचे आदरणीय मंत्री बाब गोविंद गावडे हांकां दिनवास तेच प्रमाणे गोवा ट्युरिजम डिपार्टमेंट तांचे भुवनेश्वर बाब रोहन खंवटे तांकां दिनवास गोंय कोंकणी अकादमी हांचे आमी खूब आनी खूब उपकारी डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी तांकां आनी खूब दिनवास खास करून गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय बी आमी खूब आनी खूब दिनवासतात देंपो ग्रुप ऑफ कंपनीज जशे बाबा देंपो हांगा आशिल्ले तांचे खूब आनी खूब दिनवास TJSP बँक होमवर्क मसाला मोहित इस्पुते वर्सलायकलिंग ह्या सगळ्यांचे आनी ह्या खेरीत खास उपकाराचें नांव घेवपाक जाय म्हणजे रवींद्र भवन मडगांव एक फावटी जोरदार ताळी ह्या सगळ्यां खातीर मागता आनी फुडलें सुंदरशें कातार सजोवपाक येता उल्हास भंय हांच्या वांगडा कितलेशेच मैफली गाजोवपी नामनेचो कलाकार बाब सिद्धार्थ याजी आवुश केसो काजार रे बाबा मुझ बरा कोण नाच नाही तू येता गो हुई मुजगुदुडूम वाजता काळजा आमची नाचता मुजगुदुडूम वाजता काळजा आमची नाचता काजरा माटोवा नावची गावया सगळी आयची रात हाय रे हाय नाच नाच गो बाय गोपान घेवंक नाचोक म्हाका तूच गो बाय जाय हाय रे हाय नाच नाच गो बाय गोपान घेवंक नाचोक म्हाका तूच गो बाय जाय हाय रे हाय 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 रे हाय हाय रे हाय 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 रे हाय देड्या गोपान भेडी तालार पडटा पाय वकले मायक नाचता घेवन न्हवऱ्या गेलो पाय न्हवऱ्या गोपान मेवणी सगळे मोटार हाय वकले गो नाचता घेवन न्हवऱ्या गेचे पाय हाय रे हाय 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 रे हाय
हाय रे हाय 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 रे हाय मुजगुदुडूम वाजता काजरा आम्ही नाचता मुजगुदुडूम वाजता काळजा आमची नाचता काजरा वाटवा नाचवा गाऊया सोगळी याची रात हाय रे हाय नाच नाच गो बाय गोपान घेऊंक नाचोक म्हाका तूच गो बाय जाय हाय रे हाय नाच नाच गो बाय गोपान घेऊंक नाचोक म्हाका तूच गो बाय जाय हाय रे हाय 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 रे हाय हाय रे हाय 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 रे हाय नाचता मामी नाचता डॅडी गिटारा वाजताय आंटी पोतरां घुसपला अंकला लोटाय ड्रामा तारार नाचता जोडी एवरीबॉडी फ्लाय हालोन दोलोन चेडे चेडवां नाच नाच नाचताय हाय रे हाय 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 रे हाय हाय रे हाय 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 रे हाय मुजगुदुडूम वाजता काळजा आमची नाचता मुजगुदुडूम वाजता काळजा आमची नाचता काजरा माटवा गावया नाचया सोगळी याची रात हाय रे हाय नाच नाच गो बाय गोपान घेऊंक नाचोक म्हाका तूच गो बाय जाय हाय रे हाय नाच नाच गो बाय गोपान घेऊंक नाचोक म्हाका तूच गो बाय जाय हाय रे हाय 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 रे हाय 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 देव बच्चो हे तुम्ही जे कातर ऐकले हाय रे हाय हे तेन्नाच्या कॅसेटीन ओरिजिनली संग बाय सिद्धार्थ याजी ते खातीर अपूर्बाच्यो ताळयो आनी फावटी सिद्धार्थ याजी जावपाक जाय कितल्योश्योच मैफली सिद्धार्थ याजी हांणी गाजयल्यात आनी आतां फुडल्या सुवातेर परतून फावटी आमची अपूर्बाची भुरग्यां मनोविकास इश्कोलाची भुरग्यां येतात घेवन अजून एक सुंदरशें गीत इश्कोलाची भुरगीं इस्कोलाची भुरगीं
सुंदर आणि सोबीत गीत इश्कोलाची भुरगीं कितली सुंदर भुरगीं अशे तरेन गोंय शाहीर उल्हासबाई हांच्या प्रत्येक गितान उबरबायच्या ल्हान माणकुल्या भुरग्यांचे लेगीत प्रभाव आशिल्लो आनी अजुनूय आसा आनी त्याच मोगान इतल्या उमेदीन ही ल्हान भुरगीं जुनी गितां म्हणटात. अप्रूप आनीक सरप्रायज जाका म्हणटात अजाप हें आमी सामकें राखून दवरलां शेवटच्या खिणाक इतल्याच खातीर कारण गोंय शाहिरांचो एक सुंदर असो तियात्र आशिल्लो त्या तियात्राचो एक भाग एक ल्हानसो प्रवेश तुमकां पळोवंकूय मेळटलो. पण ताच्या पयलीं इश्टानो आयज ह्या समयाचेर ह्या माचे वयल्यान कितलेशेच आमचे गायक कलाकार गायले पण वादक कलाकार जे आसात ते सुमार 3 ते 4 दीस सेगीत येवन प्रत्येक गितांतली म्युजीक बरोबर येतली आणि ती प्रॅक्टीस करपा खातीर आमचे वांगडा आशिल्ले आनी आयज ही मातशें गाजयता त्या सगळ्यांची वळख करून दिवप म्हणजे कर्तव्य थारता. हांव आतां जशें नांवां घेतलो प्रत्येकाक तुमचे बरोबरची ताळी मेळपाकच जाय. सगळ्यांत पयलीं सिंथेसायझराचेर आसात ते आमचे गोंयचे आनीक खास करून मडगांवचे नामनेचे प्रख्यात अशे वादक कलाकार बाब नेहाल काणे. लायट्स फुल्ली मातशी लायट्स फुल्ली. तांकां तेंकून आसात पिराय फकत 20 वर्सां पण वयाच्या 5व्या वर्सा पासून ताणें संगीत शिकपाक कॉमेस केलें आनी आयज गोंयांत येवन कोंकणी संगीताक साथ सोडोवपा खातीर खास मुंबयच्यान आयिल्लो आमचो परम इश्ट आनी खास करून ऋत्विकाचो सामको लागींचो ताचो इश्ट बाब हर्ष गडकरी खातीर एक फावटी जोरदार ताळी जावपाक जाय. हो जो भुरगो आसा हो इतलो टॅलंटेड आसा मल्टी टॅलंटेड म्हणचें पडटा ताका पण हांगच्यान उठून तो तेवटेन गेला इतल्याच खातीर कारण तो आतां गीत गावपाचो आसा. पण ताची वळख हांव करून दिवचे पयलीं हांगा जे आसात ते आसात बेज गिटाराचे बाब रॉलिन्स खातीर पण जोरदार ताळी जावपाक जाय. रॉलिन्स ऑन बेस गिटार. रिदमाचेर आसात बबेत बोरकार एक फावटी जोरदार ताळी त्या खातीर. ऋत्विक सामकी वाट पळयता की तुवें आपली आवाजाक ताळी दिली गिताक ताळी दिली पण आपूण जें वाजयता ताका कितले मोठ्यान ताळी मेळटा तो अदमास घेवपाक लागलो. पळोवया तुमची कितली मोठी आनी जोरदार ताळी ऋत्विकाक मेळटा कारण तो आसा आयज आमचो ड्रम मास्टर. आनी आतां फुडलें गीत सोबीत गीत गावपाक येता बाब प्रद्युम्न प्रभुदेसाय जो गिटार वाजपाक सामको माहीर आसा पण आतां तुमच्या घरांत घेवन तुजे माथ्याक आबोल्या चलो एक फावटी जोरदार ताळी प्रद्युम्न तुजे खातीर. तुझ्या माथ्याक आबोल्या शेलो तुझे रंगान रंगला शेलो तुझ्या माथ्याक आबोल्या शेलो तुझे रंगान रंगला शेलो तुका लागून जीव पिसो जालो तुझ्या माथ्याक आबोल्या शेलो तुझे रंगान रंगला शेलो तुझ्या माथ्याक आबोल्या शेलो तुझे रंगान रंगला शेलो हे हे. सोबीत चढवा म्हज्या मोगा सोबीत चढवा म्हज्या मोगा तू मस्त मदानणार तुझ्या आंगार ज्वानीचो भार तू मस्त मदानणार तुझ्या आंगात ज्वानीचो भार तुझ्या ओठार गुलाब कामसो तुझ्या माथ्याक बोल्याक शेलो तुझे रंगान रंगलाक शेलो तुझ्या माथ्याक बोल्याक शेलो. जोरदार ताळयो जावं दी ऋत्विका खातीर एवरीबॉडी. हे 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 तुझी नदर भिर भिर भिरता तुझे
तुझी कमार मोड मोड म्हणटा तुझी नदर भिर भिर भिरता तुझी कमार मोड मोड म्हणटा तुझे चालीत रंगेला फुलो तुझ्या माथ्याक बोल्याक चलो तुझे रंगन रंगला चलो 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 सोबीत चेडवा म्हज्या मोगा 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 सगळी गायक म्हणजे बरोबर सोबीत चेडवा म्हज्या मोगा सोबीत चेडवा म्हज्या मोगा सोबीत चेडवा म्हज्या मोगा हे हे थँक यू सो मच आशिल्लो प्रद्युम्न प्रभुदेसाय सोबीत चेडवा तुझ्या माथ्याक आबोले चलो इश्टानो आयज सुंदरशीं गितां तुमी आयकतात हो आटांत पळयलो ही सावंड सिस्टम जितली सुंदर आसा पळय ती सुंदर एकमेव मनीस करपाक शकता म्हणजे गोंयचो नामनेचो सावंड इंजिनियर आनी सगळी आमचे मांडवळपाले ते म्हणजे बाब भगवंत नायक ताका आमी अपुरबायन बंटी म्हणटात एक फावटी जोरदार ताळी बंटी खातीर जावपाक जाय ह्या सबंद माचयेचेर लायटनींग जें आसा हे लायट्स स्पेशल इफेक्ट्स जे आसा तुमी पळयतात आनी हे सगळे इफेक्ट्स आमकां दिवपी आनी ते सगळें तंत्र सांबाळपी गोंयचो नामनेचो असो कलाकार बाब गौतम गावडे हांगा सद्या खातीर फावटी जोरदार ताजो जावपाक जाय फाटल्यान LED वॉल तुमी पळयतात त्या LED वॉलाचेर प्रत्येकाचे चेहरे प्रत्येकाची बोटां हें वाजप सगळें तंत्रगिन्यान सांबाळपी आनीक सगळो कॅमेरा फोकस करून तुमकां आनी आमकां सगळ्यांक एकठांय बांदपी मदीं मदीं फोटोग्राफी करपी अशी अख्खी टीम घेवन गेले 3 दीस सुमार काम पळोवपी बाब पलाश अग्नी आनी ताच्या टिमी खातीर सबंद हांगा आसा ताचे खातीर टाय जावपाक जाय किशनो खास करून म्हाका 2 व्यक्तिमत्वाचें नांव घेवपाक जाय सुरवाते पासून आतां मेरेन ते कार्यक्रमाक आसात पूण तांचें नातें जें आसा बुयांव घराण्या कडेन सामकें लागींचें आमचे मदीं आसात मुद्दाम तांचें नांव घेता उद्देजक बाब मयुरेश धुमे हांगा आसात तांचे खातीर आनी खूब खूब ताळयो जावपाक जाय आनी तांकां आमी खूब खूब दिनवासतात आनी बाब अतीश धेंपो आमचे कडेन आसात अतीश बाब तुमकां खूब दिनवास फुडलें गीत ज्या गिताक एक इतिहास आसा इश्टांना मुद्दाम सांगता कारण ही जी व्यक्ती आतां गीत गावपाक येयली ताचे पयलीं मुद्दाम सांगता की हें जें रवींद्र भवन तुमी हांगा पळयतात हें 2008 वर्साक हांगा बांदलें पूण ह्याच जाग्यार पयलें कोंकणीतलें संगीत संमेलन जाल्लें 2002 वर्साक आनी तेन्ना म्हाका याद जाता की आमी सामके ल्हान आनी गोंय शाहीर उल्हास भंय आमकां एका कोणशाक दवरून एका माटवाक दवरून कितलींशींच कोंकणी गितां आमकां प्रॅक्टिसेक व्हरताले आनी आज पळयात कसो काल बदललो एका कोणशाक आशिल्लो अपुरबायचो भुरगो म्हणून कुशीक व्हेल्ले आमी त्या भुरग्यां मदले कांयशे चेहरे आयज तुमकां माचयेर मुखेल गायक म्हूण दिश्टी पडटात हें आमकां दिलें गोंय शाहीर उल्हास भंय हांणी आनी मागीर एक अशी व्यक्ती तांणी उल्हास भंय हांची गितांचो कोरस दिवपा पासून तांची कितलींशींच गितां गायलीं आनी कितलेशींच सिडींनी तांचो आवाज आयकतात आनी आज सबंद गोंय तांकां अपुरबायेन ल्हाना पासून व्हडलो मामा म्हूण वळखतात कोण सांगात फुडें गीत गावपाक येता तुमचो आमचो अपुरबायचो सगळ्यांक फामाद साई मामा साई पायणीकार नाच्या 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 मी ताला गावया 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 मोगाचे काना नाच्या 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 मी ताला गावया 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 मोगाचे काना Yogo, 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 Bolívayo, yogo, yogo, Bolívayo, yogo, yogo, yogo.
को नेसून साडी कानात वज्राच्यो फेरी तांबडी को नेसून साडी कानात वज्राच्यो फेरी नथ मोतियाची घालून नाकात नथ मोतियाची घालून नाकात गुलाबी ओठाची बाळे गोडी मोगा काना भुरग्या यो गो यो तू मिरामार 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 यो गो यो गो यो गो कोण तो कोण तू पाये तुझे खातीर हांव पिसो हे 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 कोण तो कोण तू पाये तुझे खातीर हांव पिसो म्हज्या मनांतलो मोग तुका गो सांगू कसो उमेदीची पाखां लाव वयर वयर बळबात उमेदीची पाखां लाव वयर वयर बळबात पारव्याची जोडी कशी तुया राजा 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 मिताला गावया 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 मोगाचे गाना यो गो यो गो यो गो देव बरें सुंदर अशा गिताक जोरदार ताजो जावपाक जाय. हें गीत आमी इतल्याच खातीर राखून दवरलें कारण हें गीत जें आसा केवळ आनी केवळ फक्त आनी फक्त साई मामाच तितल्याच उमेदीन गावपाक शकता. यो गो यो तूं कोलबाय यो. यशानो गोंय शाहीर उल्हासबाई हांणी गीत संगीता वांगडाच नाटक बरयलें, नाटकान काम केलें, पण तांणी तियात्रांनी काम केलें. हें भयर हांचो एकूच रस्तो ह्या तियात्रान तांणी काम केलें आनी त्याच तियात्राचो एक सुंदरसो प्रवेश आज तुमच्या मुखार आमी सादर करतात. आनी खास करून असो प्रवेश जातून स्वता गोंय शाहिरान भुमिका केल्ली. त्या तिनी पात्रांची नांवां अशीं आशिल्लीं रोहिदास, शाली आनी ज्योती. ज्योती हें पात्र गोंय शाहीर हांणी स्वता केल्लें आनी आयज ह्याच तियात्राचो एक सुंदर असो भाग सादर जाता आनी तातूंत वांटेकार आसात नामनेचे तियात्रीस बाब मायकल जे करतले रोहिदास हें पात्र, दुसरें आसा शाली हें पात्र करपी डॉक्टर रिझिया पैसनिया आनी ज्योती जें गोंय शाहिरान तेन्ना केल्लें पात्र तें हांगा सजयतले बाब रुपेश जोगळे. एक फावटी जोरदार ताळी दिवया ह्या तिनी कलाकारांक आनी आपयता उमेदीन तांकां माचयेर हें तियात्राचो भाग सादर करपाक. अरे कितें वेपार रे तुजो? कितले दीस म्हणून असोच घरात बसून रावतलो? गांवच्या पिडेवंतांक दोतोराची गरज आसा हें तुका समजना जाल्यार तूं दोतोर कसलो? दोतोर कसलो? आनी तूं दोतोराचो बापूय कसलो? हांव दोतोर सगळ्यांक एकेच नदरेन पळयता तसलो. जरी आमी हिंदू क्रिस्तांव मोयर म्हणून तुज्या मनान किडो आशिल्लो जाल्यार म्हाका फक्त हिंदूक तपासपाचो दोतोर करचो आशिल्लो. पण के तूं हॉस्पिटलान वचचो ना? ना वचचो ना हांव. म्हाका इतलें शिकप आसून क्रिस्तांव म्हणून त्या चेडवाक सोडून दिलें अशें लोकांक सांगूंक म्हाका हें सोबना. अरे बाबा आमी भाटकारा मरे आनी ती मुणकारा मरे. सारकें तुमी भाटकारा आनी ती मुणकारा, पूण हांव दोतोर आनी ती हॉस्पिटलाची सर्वेंट न्हय. हांवूय दोतोर आनी तिवूय दोतोर. बाबा ती क्रिस्तांवांची चली आमगेल्या घरांत कशी चलतली रे? युरोपांतल्यान हाडल्या ती कशी चलता तेच भशेन हिवूय चलतली. अरे दोड्या आड संवसार पाड. सारकें उलयलें. दोळे आड संवसार पाड.
तुमचे दोळे एक दीस आड जातले, पण तुमकां लागून तुमच्या भुरग्याचे पाड जाता हे मात तुमकां केन्नाच दिश्टी पडचे ना. अरे क्रिस्तांवां कडेन लग्न जाता म्हळ्यार तुमी कबूल ना, दुखी जातात. हिंदू कडेन लग्न जाता म्हळ्यार थंय तुमी तांच्यो मार आनी सामार म्हणून जाती वयर काडटात. जाल्यार तुमच्या भुरग्यांनी लग्न जावचें कोणा कडेन? म्हणजे तू जाती मानिना? ना, हांव जाती मानिना आनी ह्या फुडें केन्नाच मानचोय ना. आनी जरी तर हांवें जाती मानल्यो जाल्यार हांव दोतोर म्हणून आसतना लोक म्हजेर फातर शेवटितले. ती खबर सोड. अरे बाबा, आई बरी ना घरात. कितले दीस जाले तुका सांगता हॉस्पिटलांत घेवन वच म्हणून, तू कांयच खबर करिना. बाबा मरू दी मरे तिका घरात. आता तिका खंय घेवन वचूं हांव? आई लोकां मदीं रावपाक कबूल ना. आनी आमच्या सरकारान अजून मेरेन खंयच्याच गांवांत फक्त हिंदू खातीर अशें हॉस्पिटल बांदूं ना. अरे हॉस्पिटलान वॉर्डाची खबर कोण करता रे? हॉस्पिटलान प्रायव्हेट रूम आसता म्हणून तुका खबर ना? म्हाका खबर आसा, पूण त्या प्रायव्हेट रुमांतल्या खाटीर तुमच्या आदी कितलेशेच क्रिस्तांवांनी वयर न्हिदून गेले हें मात तुमकां खबर ना. अरे बाबा, जेन्ना आकाताक सापडटा न्ही तेन्ना कितेंय कोताक येता, कितेंय उपकारता. हेंच तें भटाक जाय तेन्ना अमास ना जाल्यार पुनो. देवा, कित्याक तूं म्हजी काकूट करिना? कितले दीस जाले हांव म्हज्या लविनाचेर नदर घालूंक आशिल्ला. कित्याक तूं ह्या मनशाच्या गिन्यानाचेर उजवाड हाडिना आनी कित्याक म्हज्या लविनाक म्हज्या वेंगेन धाडिना? ह्या सबंद संगीताच्या कार्यावळीक सबंद ही संगीताची मांडावळ पळोवप आणि सगळें ट्युनिंग करून घेवप आणि सगळ्या कलाकारांक एकठांय बांदून काम करपी यतीन बाब तावलीकार एक फावटी जोरदार ताळी यतीन जावपाक जाय. आणि खास करून तुम्ही सुरवाते पासून आतां मेरेन जे 2 सूत्रसंचालक पळयले तातूंतले जांचे कडेन हांव शिकता अजुनूय कांय गजाली शिकता आनी जाणें सुंदर अशा उतरांनी आवाजान तुमकां सगळ्यांक सामकें खेळोन दवरले ते नामनेचे सूत्रसंचालक बाबा अनंत अग्नी हांच्या खातीर जोरदार ताळ जावपाक जाय. इश्टानो, वता वता एक गाणें ज्या गाण्यान आमकां खूब आनी खूब उमेद दिली आनी आयजूय तेच गाण्यांनी ह्या कार्यावळीची सांगता जावपाची आसा. ताचे पयलीं तुमच्या सगळ्यांचे दिनवास जितल्या उपाट संख्येन हांगा रसीक प्रेक्षक जमल्या इतल्या पयसुल्यान तुमी आयले. सबंद हॉल भरलो आनीक खरेंच म्हणलें हीच खरी आदरांजली गोंय शाहीर उल्हास हांकां. आयकुया फुडलें गीत आनी गावपाक येतात रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराची भुरगीं. एक फावटी जोरदार ताळी तांकां दिवया. येतात तुमच्या मुखार रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराची भुरगीं. चिंता आमची सगळ्यांची, तू
आणि तुमच्या सगळ्यांचे बरे जावचे ह्याच गितांतल्यान ह्या आयच्या कार्यक्रमाचेर सांगता जाता. ह्या पुरबायच्या भुरग्यांची तुस्त करपाक आनीक तांकां देव बरें करून आपयता हांव मांडवी संजगिरी हांणी येवची आनीक ही ल्हानशी भेटवस्त ह्या भुरग्यांक भेटोवची. माता टिचर लक्ष्मण नायक हांणी बीन वांगडा येवचें. आनी अक्षय टिचर तुमी येवचे वांगडा. देव बरें करूं. परतून सगळ्यांक एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी देव बरी रात हांव येता.